कष्टा दुखान म्हाका बुसयता इसम्याये तूं म्हाका मोच्या अस्कतायेन बळवंत तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कष्टा दुखान म्हाका बुसयता इसम्याये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमगे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा बोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसा बोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता पिडेशिडे वेळार सोमी आमकां पावता कश्ट नश्ट आमच्या जिणेंत येता आसतना ताका आमी उलो मारता आसतना तोच आमकां आदार दिता आमची सगळीं पातकां तो बक्षिता कुर्साचेर तो मरता आसतना आमच्या खातीर तो पातक जालो आनी अशें पातकांतावन आमकां ताणें सुटका दिली काकुळदार आमचो सोमी सुकोवन पडलेल्या वेळार आमी ताका उलो मारता आसतना आमकां तो बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निमगे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा बोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता कळसा बोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. मोगळो सोम्या जेजू तुजे मुखामळ पळोवंक आमी आशेता हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपार आमचे मदें तूं हाजीर आसाय परत ते फावटी आज आमी हांगासर आयल्या तुका मेळोवंक तुज्या लागीं उलोवंक तुजीं उतरां आयकूंक हो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक ह्या कांतारांत आमी गायलेले प्रमाणे सोम्या आमच्या पिडे शिड्यांत आमकां तूं वैज जावन आसाय आमच्या दुखांत तूं आमकां बुजवण दिताय आमच्या अस्कतकायेंत
तूं आमचें बळ जावन आसाय. आमच्या फाटल्या जिवितांत आमी कश्टांक सांपडलेल्या वेळार, नश्टां मदें आमी शिरकल्ल्या वेळार तुवें आमचो हात धरून आमकां तुवें उखल्लाय. फुडें मुखार तुवें आमकां सोलोवन व्हेलाय. तुका अर्गां दिवंक आमी आयल्या. आनी सांगात आस, आमच्या मुखल्या जिवितांत आमी पडटना, दुखांत बुडटना, कश्टांक वळख जातना, पिडे शिडेक सांपडटना आमकां तुजो आदार जाय. सोम्या जेजू, तुजे मुखामळ आमी पळोवंक आशेता. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तुवें तुजें जिवीत आमचे संगी वांटून घेतलाय. बापाची खरी वळख आमकां दिलाय. तूं आमचो सोडवणदार, आमचो रक्षक तूं जावन आसाय. ह्या सकाळच्या वेळार आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमकां आमी तुका समर्पण दिता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. आमकांच आमी समर्पण दिता. तुज्या पांयां तळ आमी दवरता. आमकां तुजें आशिर्वादां जाय. आमच्या जिवितांत तुवें दाखोवन दिल्या वाटेन चलोवंक आमी आशेता. सोम्या जेजू, आमी तुज्या लागीं उलयता आसतना तूं आमकां आयकताय. तशेंच तूं आमच्या लागीं उलयता आसतना आमी आयकोंक आमची काळजां मनां उगड. आमी कांतारांत गायलेल्या प्रमाणे सोम्या लागीं आमी उलोवया, आमी मागया. मोगाळ सोम्या जेजू म्हणया, मोगाळ सोम्या जेजू, मोगाळ सोम्या जेजू, ह्या सकाळच्या वेळार आमी हांगासर सांगाता जमल्या. तुजो सांगात आमी आशेता. तुजो सांगात आमी आशेता. आमच्या फाटल्या जिणेंत तुवें आमचेर वतलेल्या आशिर्वादांक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वेळार सोम्या आमी तुज्या लागीं उलयता आसतना आमकां तूं आयक. सोम्या, तुवें उलयलीं उतरां आमी आयकोंक आमची काळजां मनां उगड. आमच्या काळजां मनां तावन तुका हर्सूंक, तुजी स्तुती गावंक आमकां सकत दी. आमकां उर्बेवंत कर. आमकां हुरूप दी. आमकां जीव दी. सोम्या, संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मनान, संपूर्ण आत्म्यान आनी संपूर्ण शक्तीन तुजी स्तुती गावंक आमकां सकत दी. आमकां सकत दी. सोम्या, सकत दी. सोम्या, परत ते पोटी गीत गावन सोम्याक आमी हर्सुया आनी तशेंच ताचें आराधन आमी करया. पेज नंबर 20 गीत संग पेज नंबर 20. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन लोक राया मुखार भियेतात लागी वचूंक तितली सळावळ राया लागीं करूंक जायना अधिकाराचेर आसलेले आनी ताणें कोणाक सोडी येता तसले मनीस मात्र राया लागीं वचूंक शकतात. आमचो स्वामी जेजू तो राय तरी आमचो इश्ट जावन आसा. ताका आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया. तो आमच्या काळजांत जियेता देखून तो आमच्या भितरच आसा. आमी आमकां संपूर्ण रितीन सरपडन नमस्कार करया ताका, कित्याक तो जावन आसा व्हरतो राय, सक्कड राया प्रास व्हरतो राय, रायांचो राय. जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन. जीव आसा आमच्या काळजांत सरपण करता नमस्कार. जीव आसा आमच्या काळजांत सरपण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजून आमकां उगडाप केल्लो आमचो बाप आनी तशेंच शिसांचेर आनी आमचेर धाडलो तो पवित्रात्मो. तरी एक देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो ताच्या हजार येतेंत आमी आसा. हर एक दीस आमी ताच्या नांवान आरंभ करता. दिसाच्या अकरेक ताका आमी अर्घां दिता. पवित्रात्मो संवसाराच्या सुरवेर उदकाचेर तो वसतालो आनी तशेंच त्याच पवित्रात्म्याक जेजून ताच्या शिसांचेर धाडलो. कशें संवसाराच्या आरंभाक देवान सक्कडी रचलें, तशेंच जेजून पाराक्लिताक पवित्रात्म्याक शिसांचेर धाडलेल्या वेळार नवी सभा उपजली, पवित्र सभा. आजुनी ती सभा तो सोलोवन व्हरता, तसो ती सोलोवन व्हरता. ताची कृपे देणी आनी तशेंच आमकां मोतीचो उजवाड दिवन, उत्तेजन दिवन, सुटसुटीत करून तो सोलोवन व्हरता. त्या पवित्रात्म्याकी आमी नमन करया. पवित्रात्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्या रावता पुरपेन फोरता सरपण करता नमस्कार. आत्म्या रावता पुरपेन फोरता सरपण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया,
hallelujah. Holy God, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Holy God, smia ugla tuka smia arga tuka papa. Rabu itat mia radan tuka namar tuka. Vandita tuka sita tuka namar tuka. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार बापाची वळख तूं आमकां दिल्याय. परण्या सोल्ल्यांत देवा विशयान चिंता आसतना लोक भियेतालो, लागीं सरोंक कावज येतालो. पूण तूं ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार देव आमी भिवचे सकत न्ही, बागार आमचो मोग करता तो बाप म्हणून तूं आमकां दाखोवन दिलें. तूं आमच्या सांगाता जियेलोय आनी अशें देव खंय पयस आसा म्हणलें चिंतप तें पयस करून देव आमच्या मदेंत आसा म्हणून तुवें दाखयलें. तितलें मात्र न्ही आसतना तुवें सर्गार सोडून वेता आसतना पवित्र आत्म्याक शिसांचेर आमचेर धाडन आमच्या संवसारी पळयना वेळार आमकां सदांच आधार दिता. त्या पवित्र आत्म्याक दिवन तुजो सांगात, तुजो आधार आमकां तूं फावो करताय. सोम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती आमी गायता, आमचें जिवीत तुका समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी उबं रावया. कोणा जातात आनी उबे रावता, हेरांनी बसचेत. जोशुआच्या पुस्तकांत अखेरीक आमी पळयता 26వ अध्याय 24. मैजे उपरांत जोशुआन फुडार फोन घेवन इस्रायल लोकांक बसयल्या गांवांत येवशीन ताणें तांकां सोलून व्हेल्लें. आनी अखेरीक कितें जालें ताका कळ्ळें ताणें हो संवसार सोडून वचूंक आसा. तो वळू ताणें सक्कड लोकांक एकठांय करना, शेकेम म्हणल्या जाग्यार सक्टांकी एकठांय करना, परत ते पोटी तांचें समर्पण ताणें करीशें केलें देवाक. मोइजे आसलो तांकां ताणें आपोवन हाडलेलें, सोलून व्हेल्लें. ताजे उपरांत जोशुआ हे फुडारी आसतना लोकांक मुखेलपण आसलें, फुडारपण आसलें. आनी त्या उपरांत ह्या लोकांन चंचल जायनाशिल्लें. तांच्या भावार्थांत चंचल जायनासतना तांणी स्टेडफास्ट सदांच देवाक विश्वासी रावूंक जाय, फासाळूंक नजो. आनी ताका देखून तो अखेरीक तो तांकां शिकोवन दिता, अखेरीक तांचें तो समर्पण करता आनी समर्पणाची भास तो काण घेता तें आमकां पळोवंक मेळटा. तो तांच्या लागीं काले म्हणटा म्हणून सांगल्यार आमी पळयता जोशुआचें पुस्तक 26व अध्याय 13वी ओळ. ज्या देशा पासोन तुमी वावंट काडूंक ना, ज्या देशा पासोन तुमी वावंट काडूंक ना, तो देश तुमकां दिला. तुमी बांदूंक नासलेल्या शारांनी तुमी वस्ती करतात, तुमी लावंक नासलेल्या दाकां आनी जैतुनाच्या मळ्यांतले तुमी आतां खातात. स्वप्नांती सयत ह्या लोकांक चिंचे बरी नासलेल्या, ते गुलामपणांत आसले. तस जाल्यार लोकांनी एक दीस असल्या बासयल्ल्या गांवाक वचून पावून दूद आनी मोव वळटा, म्हळ्यार समृद्ध असो गांव. असल्या गांवांत वचून ते जियोंक थकतात म्हणून
ताणें स्वप्नां ती चिंचे बरी नातले मोदें वाटेर जायते सण दुस्मान तांकां आसले जेरिकोचे निवासी कोट्या भितर आशिल्ले आमोरीत पेरिजीत कानानीत हित्तीत गिर्गाशीत हिवीत आनी जेबुसीत असली सकड दुस्मानां वाटेर तांकां आसली तांकां सगळ्यांक उतरोवन ते भासेल्या गांवांक आयिल्ले तांच्या सक्ते वरवीं जाल्ले न्ही ते तांच्या सक्ते वरवीं जाल्ले न्ही देखून जोशुआ तांकां सारक्या रितीन सांगता तुमी वावंट काडूंक ना त्या देशांत तुमी बांदूंक नात त्या शहरांत आनी तशेंच तुमी लावंक नातलेल्या वाली तावन उरुका तावन जें कितें खातात तें सगळी कोणें दिलें म्हळ्यार देवान दिल्लें सोम्यान दिल्लें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितें व्हर तें भाग पळया देवान परजेक दिल्लें तांणी कांय बरें केल्लें म्हणल्या खातीर न्ही अस्कत पर्जा नोबडी नगण्य कोणी न्ही तशें जाल्यार परजेक देवान विसरून आनी केदें व्हर तें भाग दिलें देश दिलो शहरां दिलीं उत्तीम खाण दिलें तांकां हें सगळें देवाचें बेसांव आनी तां देखून जोशुआ तांचे लागीं म्हणटा अखेरीच्या घडये म्हज्या आनी म्हज्या घराण्यांत विशयांत सांगचें जाल्यार जोशुआ तांकां लोकांक म्हणटा म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां गुलामपणांतावन सोडून हाडलां आमच्या खातीर देश ताणें स्वाधीन करून दिला आमकां रावूंक ताणें घरां आनी शहरां दिल्यांत खावंक जेवंक जाय पुरतें दाराळ मापान बरें ताणें दिलां आनी देखून जोशुआ काले म्हणटाय म्हण जाल्यार आमी आमच्या घराणें देवाक आमी विश्वासी रावता आनी ताज्या मागीर सर्वेस्पर देवाची सोम्याची सेवा आमी करतले हांव आनी तो वळू लोकांनी खालें म्हळें सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना कित्याक जोशुआन सांगलें तो वळू लोकी जाप दिवन म्हणले कितें म्हण सांगल्यार सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना थोडे फावटी अशेंच घडटा आमकां भितर कितें की बरें मोन आसता बरीं बरीं स्वप्नां आसतात बरें करचें म्हूण मन आसता पूण कितेंय एक रितीन आमकां खावजेनी आनी त्या भायर खालें आमकां पाटी लोडटा मोतींत आसा पूण मुखार वचून खालें पाटी लोडते आसता वचना मुखारांनी परत तांणी तसलें तें स्वप्नां येतात पूण आमी ती कार्यागत करूंक वचना आमी केदळा एकलो मनीस उक्त्यान उलयता सांगता आनी मुखार वता त्या दळा हे मनांत आसले मनीस सकडी सांगता मेळटात थोड्या दिसां आदीं एक पुरुशा वाचलो त्या पुरुशा वाच्या वेळार बरें करून मागणें म्हणून गितां गावन या म्हूण सांगलें सामान्य जावन कालें जाता गे म्हूण सांगल्यार येता आसतना लागीं आशिल्लीं वळखीचीं अशें प्रमाण मेळटा आसतना उलोवन वेचें आसा बरी देख जायना तांकां करतिल्यो दिल्ल्यो कांतारां म्हणून पूण मावूनपण येतलें पयस तावन हांवें पळयलें एकल्या दादल्या मनशान करतील काण घेवन एक कांतार सुरू केलें ते दळा वगत आसलीं हेरांय ताका मेळ्ळीं सगळ्यांनी कांतार म्हणून सुरू केलें एकलो मनीस धैर्य काण घेवन केदळा देवाची स्तुती करता आराधन करता हेरां सगळ्यांक सांगता मेळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी बेज म्हणना आमी कालें सांगल्यार कालें म्हणटात वळखीचीं तेणें हेणें पळयचें म्हणना मस्तू जाण आमकां राखोन आसतात आमी कशें हेरांक राखोन आसता तशेंच हेर मस्तू जाण आमकांय राखोन आसता सुरू करूंक एक फावटी सुरू केल्यार मागीर सगळ्यांक सांगता मेळटात देखून परत्यान जोशुआ तांकां जें कितें सुरू जावन अखेर पर्यंत जालें तें तांकां सांगत वेतालो आनी अखेरेक परत्यान म्हणटा 21ನೇ वाक्यांत आमी पळयता 24 अध्याय 21ನೇ वाक्यांत आमी पळयता
लोकांनी जोशुआक जाप दिली ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव जोशुआक सांगलें जोशुआन तांकां म्हळें सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हणून तुमकां साक्षी तुमीच ताजो पाटलाव करता म्हूण साक्षी कोण तुमीच म्हळ्यार अर्थ केला म्हळ्यार तुमी ते दाखयचे तांणी जाप दिली खरेंच आमी साक्षी जेजूक कुर्सार मार म्हणून बोब मारतना लोकांनी म्हणलें आमी ते जबाबदार म्हणून थोडे फावटी गुंपू केला म्हण सांगल्यार सकाळी सांगाता म्हणल्यार कांताराय म्हणटात खंय एका दोळ एकल्यान सूख रितीन लीड गेल्यार सूख घे म्हणटात पूण हांगासर तांणी म्हळें ना ना आमी खरेंच साक्षी कालें करूंक सर्वेस्पराक आमी पाती येता ताजेर विश्वास दवरता म्हणच्याक आमी साक्षी आनी ते तांणी तांच्या करण्यान दाखोवंक तर तुमचे मदें आशिल्ल्या परक्या देवाक पयस करा जोशुआन म्हळें आनी तुमची काळजां सर्वेस्परा इस्रायलाक देवाक दिया लोकान जोशुआक जाप दिली आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाची सेवा करतले हांव आनी ताचें उतर आयकतले हांव त्या लोकांन म्हणलीं उतरां आमी म्हणी आज हांगासर सोमी आमच्या मदें आसा ताज्या लागीं आमी म्हणया आमी सर्वेस्परा दाक्षण करचें नाका घट्ट म्हणया आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतले हांव आनी ताचें उतर आयकतले हांव परतें बरी म्हणया आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतले हांव आनी ताचें उतर आयकतले हांव पळय जाता जाल्यार हात वयर उबारन म्हणया देवाक आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतले हांव आनी ताचें उतर आयकतले हांव हालेलुया 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 परत पोटी गीत गावन सोम्याक आमी हरसुया आनी ताचें नांव वर्तें आमी गावया पान संको 54 पेज नंबर 54 हांव आनी म्हजे घराणे सांगता हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुची सेवा करतले देवा तुची सेवा करतले चोरतनैचे आलतोडी चोरतनैचे पलतोडी चोरतनैचे आलतोडी चोरतनैचे पलतोडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कलते जातेले देवा तुका सदां कलते जातेले जोशुआन फुडारपण केलें आनी लोकांनी ताका सांगात दिलो आनी ताणें म्हळें सर्वेस्परा तुका आमी सांडिना अन्य देवाक आमी मानिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलें गोफान तुज्या मोगान आमकां वागयलें सर्वेस्परा तुका सांडिना सांगता सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्य देवांक मानिना अन्य देवांक मानिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलां कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलां गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलां गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलां हांव आनी म्हजे घराणे हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुची सेवा करतले देवा
देवा तुझी सेवा करतले देवा तुवे आमकां बक्षिलाय देवा तुवे आमकां बक्षिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळलाय बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयलाय दुस्मानांतावन तुवें आमकां निवारला दुस्मानांतावन तुवें आमकां निवारला हांव आनी म्हजें घराणें सांगता हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले लोकांनी जोशवाक आमी विश्वासी रावता आमी सर्वास्पराची सेवा करता म्हणून सांगलें आनी तो वळू जोशवान त्या लोकांक म्हळें जें कितें तुमी सांगलां ताका साक्ष तुमीच म्हूण सांगल्यार तुमच्या करण्यांनी तुमच्या जिवितांत तुमी दाखोवंक जाय आनी देखून आमी पळयता ह्या गितांत तिसरें चारान आमी गावया उपकार सर्वेस्परा तुका आमी नांवाडटा कित्याक म्हळ्यार ताणें आमची सोडवण केल्या ताणें आमची सोडवण केल्या पातकातावन त्या लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन आमकां पातकातावन ताणें सुटका दिल्या उपकार आमी ताजो बावडूं जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आनी ताजो आज्ञा उपदेश परमेश्वरान 10 उपदेश दिले जेजून ते उपदेश आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग ह्या उपदेशाचेर आमकां ताजो वर्तो उपदेश ताणें आमकां दिला आनी तो आमच्या जिणेंत आमी पाळटा आसतना आमी दाखोवन दिता आमी सर्वेस्पराची परजा आमी सर्वेस्परा एकल्याक मात्र आमी मान दिता आमी सर्वेस्पराच्या एकल्याच्या मात्र आमी आराधन करता म्हणून आमी दाखोवन दिता आनी तें आमी आमच्या जिवितांत आनी तशेंच उपदेश आज्ञा पाळटना आमी तें कर्ण दाखोवंक आसा तें आमी गावया सर्वेस्परा तुका नांवाडटा सर्वेस्परा तुका नांवाडटा उपकार तुजो बावुरता उपकार तुजो बावुरता तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुजे उपादेश सदां पाळटल्या तुजे उपादेश सदां पाळटल्या हांव आनी म्हजें घराणें सांगता हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले चोरतणेचे आलतडी चोरतणेचे पलतडी चोरतणेचे आलतडी चोरतणेचे पलतडी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले 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 हालेलुया 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 हरे गान तुका समय ओगळा तुका समय महिमा तुका समय स्तुती तुका समय जय जय तुका समय हालेलुया 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 ह्याच विशयाचेर आनी थोडो नियाळ आमी करया निमाणें जेवण जेवतास जेजू आनी ताचे शीस हल्लेल गीत
गीत गावन ते ऑलिवेत दोंगरा गेले म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत सुवार्थेंत वाचूं मेळटा. कालें गीत गावन ते गेले, कसं जालें गीत गावन ते गेले म्हणून आमकां त्या सुवार्थेन सांगूं ना, पूण आमी इल्लेशें सोदून पळयल्यार कळटा कसं जालें गीत जेजुवंताचे शीस गावन गेले ऑलिवेत दोंगराक म्हणून. ते निमाणें जेवण जेवले, पास्काचें जेवण ते जेवले. सामान्य जावन पास्काच्या जेवणा वेळार अखेरीक कसलीं गितां ते गाताले जावंक पुरो, कसलें कांतार न्ही. पास्काच्या जेवणा वेळार पास्काच्या फेस्ताक संबंद जाल्लीं गितां तिकय मेळटात गे म्हणून, खंय आसात गे म्हणून किर्तनांत आसात. किर्तनांत आसात. खंयचीं किर्तनां? पयलें थोड्या वर्सां आदीं फेस्तां वेळार कांतारां बरीं जायचे, त्या देखून कालें करतालें म्हळ्यार नवीं नवीं कांतारां बरोवची, बरें बरें ताळे आसताले, नवीं नवीं कांतारां बरोवची आनी ताज्या मागीर तीं गायताले बारीक खुशी नवेंत कांतार म्हणून. गेले ते पुढच्या फेस्ताक आसलें कांतार हे फुडें जायना, दुसऱ्यांत कांतार जायचे नवेंत. पूण आतां मती उजवाड दिला, देखून आमी कालें करता म्हूण सांगल्यार देवाचें उतर वाचल्या उपरांत, देवाचें उतर आमी आयकल्या उपरांत जबाब स्तोत्र श्लोक खंय जावन आमी गावचो ह्या सांगचो गे म्हणून देवाच्याच उतरांत हांव. आनी त्या देखून आमी पळयता देवाचें उतर वाचल्या उपरांत श्लोक देवाच्याच उतरांनी आमी प्रति जबाब दिवची. किर्तनां कित्याक म्हळ्यार आमी आमची कांतारां कितलीं बरीं आसूं पुरो, पूण देवाच्या उतराच्या की चड बरीं आसूंक साध्य ना. देखून आमकां जबाब स्तोत्र गावंक देवान वेगवेगळ्या व्यक्ती मुखांतर तावीज जावंक पुरो. ह्या इतर भाग्यवंत मनशां मुखांतर किर्तनां दिल्यात. आमी देवाच्या उतराक जबाब स्तोत्र गावंक, श्लोक गावंक, साम्स. आनी तांच्या पैकी थोडीं किर्तनां पास्काच्या फेस्ताक संबंद जाल्लीं आसात. तुमी कोणी बायबल हाडूं ना म्हूण चिंता, हाडला म्हूण चिंतीचें आसलो, पूण हाडूं ना म्हूण चिंता. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी कातोलिकां, बायबल व्हरूंक आमकां इल्लीशी लज चड. देखून आमी पळयल्यार 114वें किर्तन तातूंत काय आसा म्हळ्यार पास्काचें गीत. पास्काचें गीत ताका तकलें नांव आसा, पास्काचें गीत. आनी ताजे उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा 115वें किर्तन. आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा, तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा पासो. थोडे फावटी कलें जिखल्या वेळार आनी ताज्या उपरांत कलें एक एचिवमेंट साधन केल्ल्या वेळार आमी मस्त मोठीं जाता, इल्लें लांब मोठीं जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी साधन केलां. सुमार दीस म्हणसर ताचो उल्हास भितर आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी एचीव केलां, आमी साधन केलां. तो उल्हास मस्त तें पुरना. कित्याक म्हूण सांगल्यार केदाळा आमी म्हूण भोगतागी त्या दाळा सोकास तें वारें वेता बालुनांतलें भायर मागीर पडटना. ताच्या बदलाक हांणी म्हणलें बरी, लोकांनी म्हणलें बरी, आमकां न्ही सर्वेस्पर आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. आमी साधन केलां जावंक पुरो. गेले ते फावटी ऑलिंपिक्स गेमा वेळार आमी पळयलें मस्त जाणांनी कालें केलें म्हूण सांगल्यार म्हज्या साधना वरवीं जाल्लें म्हणून. थोड्यांनी वळखून घेतलें, कालें म्हूण सांगल्यार देवान म्हाका फावो केल्लें अशें म्हणून. एक उदाहरण उपरांत आमी पळयतले. तुमचो देव खंय आसा म्हूण कोणी इसारती जाल्यार आमचो देव सरकार आसा, आपणाक जाय तें सगळें तो करता. मागीर हेरांचो देव खंय आसा? तांचे देव मुर्ती रुपयाच्यो भांगाराच्यो, तांकां कान आसात आयकना, तोंड आसा उलोवंक जायना, नाक आसा परमळ्या त्या देवाक. पूण आमच्या देवाक सक्कडी. कित्याक म्हळ्यार आसा सगळें तें ताणें तर आसलेलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हो आमचो देव, पराक्रमी देव, काकुळदार देव, भोगसण्याचो देव,
आमकां कितेंच न्हय आसल्यांक सुटका सोडवण दिवन उंचायक उबारसो देव आमकां सोडून घालचो देव न्ही देखून ही गीतां आमी पळयता जावं पुरो 114 या 115 आनी ताजे उपरांत 116 116 किर्तन हांव सर्वेस परसो मोग करता कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली आनी हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो हांवें ताका उलो मारलो तो ताणें म्हाका कान दिलो ही सगळीं किर्तनां तातूंत कितें आटापून आसा म्हळ्यार देवान इस्रायल प्रजेची सोडवण कशी केली म्हणलें ह्या किर्तनांनी आटापून आसा आनी ताका देखून जेजू आनी ताचे शीस निमाणें जेवण जावन गेल्या उपरांत कसली गितां ते गावन गेले हिंच गितां जायचे कित्याक म्हूण सांगल्यार हातूं पास्काचो गूट आसा जे पास्काचें फेस्त ते आचरण करतले ते सगळीं चरित्रां हांगासर पळोवंक मेळटा आनी सांगतास 117 किर्तन ल्हान मोठवें आसा तातूंत खाली 2 वळी वाक्य आसात आनी त्या किर्तनान आमकां खालें पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा सौम्याची स्तुती करा समेस्त परजानो ताची महिमा गाया कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो ताचें विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक परताने फावटी पळया समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा समेस्त परजानो ताची महिमा गाया कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो जावन आसा ताचें विश्वासीपण तकता म्हळ्यार बाळटा ससनाच्या ससनाक ह्या किर्तनाची उतरां आमची करून घेवया आनी आमी देवाक हरसया आनी स्तुती करया आमी म्हणया समेस्त परजानो समेस्त परजानो समेस्त लोकांनो समेस्त लोकांनो समेस्त भावा भयणीनो समेस्त बाबा भयणीनो देवाची स्तुती करा देवाची स्तुती करा ताची महिमा गाया ताची महिमा गावया कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो ताचो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण ताची विश्वासीपण बाळटा ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक ताचे विश्वासीपण ताचे विश्वासीपण बाळटा ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक मोगाळा सोम्या तुवें आमचे थंय तुजो मोग दाखयलाय तुवें मोग आमकां दिलाय प्रत्युपकार जावन प्रत्युपकार आमी तुजो मोग करता 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 एकांतार गावन जें कितें आमी आतां सांगिल्लें आसा तें कंतारान गावन सोम्याक आमी ताचे थंय विश्वासी रावता ताचो मोग करता म्हणून दाखोवन दिवया तुमच्या गिता बुकांत 590 उबे रावया कंतार गायताना उबें रावचें जायनातल्यार निबस येता जातालें उबें रावचें 590 सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी याळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी याळ्या 558 गीत संख्या 90 558 सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी याळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यांनी याळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव
देव आमचे मोतें जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोतें जीवन आसा हालेलुया हालेलुया सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 कष्टातेल्याचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून पुसून दिता कष्टातेल्याचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून पुसून दिता पारादीक वजन आमचे तो वावयता पारादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया सुकानांतल्या झरींतले नितळ उदक तो आमकां दिता पळय इस्रायल प्रजा अरण्यांतल्यान मरुभुमींतल्यान येता आसतना चिंतूंक सैती असाध्य तस जाल्यार जाग्यार उदक मेळटा म्हणून पूण देवान तांकां जाय तितलें उदक दिलें नितळ उदक दिलें आनी तशेंच आमच्या जिविताच्या वाटेरी आमकां कितें तान कुडीची तान आत्म्याची लागता तो वळू देव आमकां ताज्या उदकान ताज्या उतरान दादोशी करता ताज्या बुकयल्या परजेक ताणें खाण दिवन तांची बूक थांबयली तशेंच आमच्या कुडी आत्म्याची बूक सर्वस्पो देव आमकां रचलेलो आमचे सोडून केल्लो स्वामी जेजू तो आमकां दिता आनी आमची बूक तान तो थांबयता सुकानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गींच्या जीवनान दादोस करता सर्गींच्या जीवनान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वरा बापा पिता पवित्र आत्म्या आराधना तुका नमन तुका हालेलुया 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 सर्वे स्पोरा स्तुती करा हालेलुया आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा एव्हरी क्रिश्चन इज ए मिशनरी हर एकलो क्रिस्तांव मनीस व्यक्ती एक मिशनरी ह्या विशयाक संबंध जाल्लें उतर आमी आतां आयकुया पवित्र पुस्तकांतावन सामार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 16 वळू 14 18 पर्यंत शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणाये पासोत तांकां तो दुर्सलो कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात उपरांत तांचे लागीं तो म्हणलो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा
जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचें फर्माण पडटलें. सत मानतल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान दवरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा. आज आमी नियाळचो विशयी हांवें आतां सांगिल्ले प्रमाणे हर एकलो क्रिस्तांव मनीस एक मिशनरी. एवरी क्रिश्चन इज ए मिशनरी. हो विशय कित्या खातीर कान गेलो गे म्हूण सांगल्यार ह्या म्हयन्यांत आमी मिसांव आयतार आचरण करता. ताका देखून मिसांव आयतारा आमी जायते आयकता. ह्या विशयांत फाटल्या वर्सांनी फाटल्या जिवितान आयकलां. पूण ह्या विशयांत इल्लें जाता जाल्यार सडीत नियाळ करूंक प्रयत्न करचें. मिसांव हो कोंकणी शब्द न्ही. हो लात्या भाशेंत मिस्सिओ म्हणलो शब्द आसा. मिस्सिओ त्या शब्दांत हांव इंग्लिशांत मिशन आनी कोंकणींत साहस जावन आमकां आमचेत म्हणले शब्द ना देखून जायते फावटी कन्नडागी या इतर भासांचे पोर्चुगीज जावं पुरो आमी क्रिस्तांवां असले शब्द पुरो आमी वापरता. मिस्सिओ म्हळ्यार अर्थ कालींग म्हळ्यार सेंट टू सेंड म्हूण सांगल्यार धाडचें म्हूण अर्थ. धाडचें कोणें कोणाक धाडचें गे म्हणून. कोणें कोणाक धाडचें. एके दाळा आरंभ जालें म्हूण सांगल्यार जेजुईत सभा घडलेल्या वेळार तांणी सुवार्ता परगट करच्या खातीर मिशनरींक धाडले. म्हळ्यार तांणी धाडले कशें सोम्यान सुवार्ता परगट करून धाडलें तशेंच ह्या जेजुईत सभेंत हांवनी मनशांक सुवार्ता परगट करूंक तांच्या सभेंत आसले याजकांक तांणी धाडले सुवार्ता परगट करून. देखून टू सेंड कोणाक तांच्या याजकांक सुवार्ता परगट करून धाडलें. देखून मिसांव आयतार म्हळ्यार धाडचें. आमी काल्यां धाडटा काल्यां धाडिचें गे म्हणून. काल्या खातीर ह्या म्हयन्यांत हो मिसांव आयतार तिसऱ्या आयतार ऑक्टोबराच्या अखेरीच्या आयताराचे वरणी पयलेसो आयतार मिसांव आयतार. कित्या खातीर ह्या म्हयन्यांत हो आयतार आसा मिसांव आयतार गे म्हणल्यार सवाल. कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हयन्याच्या पयल्या तारीखेर आमी एका सांताचें फेस्त आचरण केलें. कळिताय कोणाक कोण ती म्हूण न्हू या कोण तो म्हूण. कोण जेजूचें ल्हान फूल तेरेजा ऑफ लिसिओ फ्रांसान. तिका पवित्र सभेन कितें बिरूद दिलां म्हळ्यार पेट्रनेस ऑफ मिशन म्हणून. पेट्रनेस ऑफ मिशन. देखून आमी पळयता ह्या फेस्तांत हांव आराम करन मिसांव आयताराक कशें तयाराय जाते आसा गे म्हणून. आमी तिच्या विशयांत उपरांत इल्लो नियाळ करता. कित्या खातीर हिका पेट्रनेस ऑफ मिशन भारताचो आपोस्तोल कोण गे म्हूण सांगला सांत फ्रांसीस सावेर. तो तितल्या पयसतावन हांगा येवन लांब पैणकर मस्त गांवांनी गेलो. सुवार्ता परगट केली. हजारांनी मनशांक ताणें पवित्र स्नान दिलें. क्रिस्ता लागीं हाडलें. जेजूची वळख दिली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या फावटी ह्या वर्सा ताजी कूड दवरतात भायर
10 वर्सां हे पोवटी कितल्या वर्सां पयलें पळया ट्रेन नातिल्लें विमान नातिल्लें शिप्पाचेर पांय वाटेन कितलें सोलोन गेलो आनी ताणें सुवार्ता परगट केली. ह्या लिसियाची तेरेस ह्या जेजूचे ल्हान फोलो खंयी वचोंक ना सुवार्ता परगट करूं ना पूण जाल्यार केदें व्हडलें बिरूद दिलां पळया पेट्रनेस ऑफ मिशन पात्रोन मिसांवकारांची म्हणून काल्या खातीर आमी पळोवया. हो मिसांवायतार कोणें स्थापन केलो आमकां त्या शब्दाचो अर्थ कळ्ळो आनी खंय तो शब्द आयला कित्या खातीर म्हणून पळयलें. पूण हो मिसांवायतार केदाळा आरंभ जालो गी म्हणून कोणें सुरवात दिली हाका कोणें सुरवात दिली म्हळ्यार पाप साहेब पियूस 11वो 1900 गेल्या त्या शतमानांत 1920 आनी 26 म्हळ्यार आतां सादारण लागीं लागीं 115 वर्सांच्या की पयलें ताणें हो आयतार स्थापन केलो मिसांव आयतार असो. कितें कारण आसलें गे म्हणून ताणें अशें करूं कितें कारण आसलें म्हणून सांगल्यार फ्रांसांत आनी एकली भाग्यवंत स्त्री तिचें नांव पावलीन जेरिकोट हें आदल्या शतमानांत म्हळ्यार आमी आतां सांगलें पियूस 11व्यान स्थापन केल्लो हो मिसांव आयतार गेले त्या शतमानांत म्हळ्यार 20व्या शतमानांत ताज्या की आदल्या शतमानांत ही स्त्री पावलीन जेरिकोट हिणें कालें म्हणून सांगल्यार लोकांक सदांय आमी मिसांवा खातीर म्हळ्यार सुवार्ता परगट करच्या खातीर आमी मागया सदांय मागया आनी ताजे उपरांत हप्त्याक 1 पैसो 1 रुपयाक 100 पैसे आनी तशेंच उरल्या करन्सी दी तशेंच आमी पाश्चात्य राष्ट्रांत गेल्यार सेंट 10 सेंट 50 सेंट्स अशें परत लेख करतात 10 सेंट्स अशें एक जाल्यार सेंट तेणे काल म्हळ्यार सदांय आमी सुवार्ता परगट करच्या कामा खातीर मागया आनी हप्त्याक 1 पैसो त्या खातीर आमी दान दिवया अशें म्हणून लोकांक तिणें उलो दिलो. पयसो जमो जालो लोकांनी तशेंच केलें आनी जमो जाल्लो पयसो तांणी कालें केलो म्हळ्यार लुसियाना डायसिसाक म्हणजे अमेरिकांत कॅनडा पर्यंत व्हडले विस्तार दियेसीस थंय तांणी पयशे दान दिले. देखून एक पाठतळ आसलें पाप साहेबान हो मिसांव आयतार स्थापीत करचें जाल्यार ताका एक पाठतळ आसलें आनी दुसरें कारण कालें म्हूण सांगल्यार लिसियाची तेरेस तेच्या विशयांत आमी जाणा जावया. ह्या मिसांव आयताराक एक विशय आसतात थीम हर एक वर्सा ह्या मिसांव आयताराक एक विशय आसा. ह्या वर्सा मिसांव आयताराचो विशय कालें म्हळ्यार वसा आनी सगळ्यांकी जेवणाक आपया. खंय घरा न्ही खंय आपया पवित्र पुस्तकांत खंय म्हण आमकां आयकूंक मेळटा गी वसा आनी सगळ्यांक आपोवन हाडा जेवणाक जेवण तयार जालां. लॉरेन्सान कालें गे म्हळें वोपार सांगली जेजून न्ही आनी सांगलें वचून सगळ्यांकी वरां जेवण तयार जालां वचून सगळ्यांकी आपोवन हाडणे या खंय मेळटा वाचूंक गे म्हूण सांगल्यार माथेवान बरयल्ल्या वांजेलांत 22 अध्याय 1 तावन 10 पर्यंत आनी तेंच आमकां लुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत ती वाचूंक मेळटा 14वो अध्याय 15 तावन 26 पर्यंत लुकान बरयल्ल्या वांजेलांत 14वी 14वो अध्याय 15 तावन 26 पर्यंत 24 पर्यंत जेजू ही ओपार सांगता. 14ने अध्याय व्हड उत्सवाची ओपार जेजू तांतू काल म्हणटा म्हूण सांगल्यार एका मनशान एक व्हड जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां आनी ताज्या मागीर ताणें म्हळें आपल्या साकरांक धाडले आनी कोण सकडी मेळटा तांकां आपया
एक एकल्यान एक निबंध दिवंक सुरू केली म्हाका काजारा वचूंक आसा म्हाका जोत हाडूंक आसा मागीर एकलो आनी कालें अशें पर म्हणलो देखून त्या कारबारान म्हळें आं तशें गी तशें जाल्यार तुमी वचा आनी कोण पुरो मेळटात पळय तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडा वाटे देगेर आसल्यांक रस्ते बगलेन आसल्यांक पुरो जाणांक हाडा अशें म्हणून सगळ्यांक आपोवन हाडा आनी ताज्या मागीर ते आयले आनी म्हणलें आमी सगळ्यांक आपयलें आनी ताज्या मागीर कारबारी म्हणटा वय गी आनकी जागो आसा गी तशें जाल्यार वचून वयन देगेर आशिल्ल्यांक मार्जिन्स कोण वयन देगेर आसचे वयन देगेर आसचे म्हळ्यार अर्थ काले म्हूण सांगल्यार समाजान कोण सकडी तिरस्करीत मनीस आसात रिजेक्टेड पीपल दलित दुबळे म्हूण सांगल्यार दे आर ऑन द मार्जीन ते पुरा पानाच्या भितर येनात पुटा भितर येनात त्या मार्जिनाच्या भायर देखून पीपल ऑन द मार्जीन म्हूण सांगल्यार तिरस्करीत मनीस कोण आसा तांकां सगळ्यांक आपया अशें म्हणून मातेवन बरयलें वांजेलांत आनी लुकान बरयलें वांजेलांत इल्लोसो ताफावत आसा काले म्हूण सांगल्यार ह्या मातेवन बरयलें वांजेलांत आमी पळयता योग्यता सजे त्या जेवणाक वचचे जाल्यार योग्यता आसजे लूक कालें करता म्हळ्यार तें ओपन दवरता आपयलें सगळ्यांक माटो भरलो आनी कारबारी आयलो पळोवंक अशें पळयतना ताका दिसलो एकलो मनीस काल्यान आतलो नेसानातलो देखून ताका काण्ण भायर उडया म्हळें आनी थंय जातलें दांत किरलो न्ही ताणें कांय विचारना आयलो न्ही ताका सांगलें तूं ये म्हणून भितर कारबारान आपयलां जेवणाक ये म्हणून तो कांय विचारना आयलो न्ही वस्तूर खंय हाडचें ताणें देखून ताका तार कारबारान म्हळें ह्या मनशा लागीं युनिफॉर्म ना ह्या मनशा लागीं वेडिंग ड्रेस ना हाका काण्ण भायर उडया म्हणून तो कांय विचारना आयलो न्ही अर्थ कालें गे म्हूण सांगल्यार आमच्या लागीं फावो ती मुस्ताकी आसाचे कली मुस्ताकी हें ड्रेस खंयचेय जाता हांगा घाल्लें आपणें हे काल्लारी खंयचोय जाता आनी ताज्या उपरांत कोटांनी जाता टेरी कोटांनी जाता कालीय जाता पूण जेजून ओपारीन सांगले मुस्ताकी आसा पळय भितरली कली भितरली सेवेची मुस्ताकी त्यागाची मुस्ताकी बोगसाण्याची मुस्ताकी मोसोर करनासतना रावची मुस्ताकी द्वेष दवरनासतना रावची मुस्ताकी नितळ मौन आनी नितळ काळीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या लागीं मस्त मोलाची वस्तू ना म्हूण आमी कांय बेजे म्हणना जेजू मुखार रावूंक आमच्या लागीं बरी मुस्ताकी सोबीत मुस्ताकी ना म्हूण कांय बेजे म्हणना ही भितरली मुस्ताकी आसल्यार गम्मत पुरो कितलेंय पावता देखून हो थीम दवरला ह्या पुढच्या ह्या मिसांव आयताराक वसा आनी ताज्या उपरांत जेवणाक आपया खंयच्या जेवणाक सर्गींच्या राजाक जेजू येत्त खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो आमकां सगळ्यांक त्या जेवणाक आपोवंक खंयच्या सर्गींच्या जेवणाक जेजून आमकां आपोवणें दिलें ताका देखून ह्या वर्सा ह्या मिसांव आयताराक विशय दवरला काल म्हळ्यार वसा आनी आपया जेजूची वळख करूंक जेजून परगट केल्ल्या त्या राज्यांत सगळ्यांक आपया आमकां मस्त भिरांत दिसता आपोवंक मार घालतात गी केस घालतात गी म्हणून भिरांत दिसता मस्त पूण दैरादीक मनीस आसात सोम्याचें नांव परगट करचें देखून हो विशय हांव न्हूच्याक आतां हे मिसांव कोणें दिवचें पवित्र सभेंनी हे मिसांव जेवणाक आपया म्हणून पवित्र सभेन हो थीम दवरला आपोवचें कोणें मिसांव परगट करा म्हणून कोणें म्हणचें कोणें सोम्यान आतां आयकलां पळय आमी देवाचें उतर सामार्कान बरयल्ली सुवार्ता 16 अध्याय आमी आतां आयकलें तातूंत जेजू काल म्हणटा म्हळ्यार वसा आनी सुवार्ता परगट करा संवसाराच्या सर देशांनी आनी सर्व रस्त्यांक सगळ्यांक देखून आमी मनशांनी सुवार्ता परगट करचें म्हणून सांगल्यार आसली प्रकृती सगळी नाश करून आमच्या स्वार्था खातीर आमी ध्वंस करून सोडची न्ही पाड पिड्ड्यार करून सोडची न्ही देवान रचतलो संवसार हो ह्या संवसारांत ताचे सगळी देवान रचतलें आमच्या बरेपणा खातीर दिल्लें आनी तातूंत आमी तें शिकयचे सगळे मनशांक स्वार्थी मनशांक आनी त्या मागीर वायट करतल्यांक आनी कालें करतल्यांक सगळ्यांक सांगचें आमी कालें म्हूण सांगल्यार आमच्या कर्ण्या मुखांतर तोंडान तुगलयचें म्हणना आमच्या कर्ण्या मुखांतर आमी दाखयचें अळे तुका रचला त्या देवान तशेंच ही सगळी प्रकृती संवसारी देवान तर रचलो
देखून उपयोग कर, दुरुपयोग कर नाका, पाड कर नाका, वेस्ट कर नाका, सत्यानाश कर नाका, हे आमी शिकायचे. जेजून आमकां हे मिसांव दिलां. आनी हे मिसांव जेजू परत हे पोवटी ताच्या शिसांक दिता. कंगी म्हूण सांगल्यार धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 1 वळू 8 आमी पळयता. जेजू सर्गा सोडून वेचे पयलें ताच्या शिसांक सांगता एंत मिसांव, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजालेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. सुवार्थ प्रगट करचें म्हळ्यार हें साक्ष दिवचें. जोशवान म्हळें आमकां त्या सर्वेस्पर देवान इजिप्तांत सोडून हाडलेलें, दुस्मानाचेर जैत वेलें, आमी स्वाधीन करनातलो गांव ताणें आमकां स्वाधीन करून दिलो, आमकां घरां दिलीं आनी ताच्या उपरांत शहरां दिलीं, खाण जेवण दिलें. आनी ताका देखून आमी सर्वेस्पर देवाची सेवा करूंक जाय, विश्वासी रावूंक जाय. आमी करता म्हणलें. आनी त्या दाडा जोशो म्हणलो तुमी ताका साक्ष आतां काले म्हणलें आपणें ताका. आमी सोम्याक सुवार्थ प्रगट करता म्हणून भास दिता आनी ताका साक्ष कोण आमींत आमचे अंतस्करण ताका साक्ष जावन आसा म्हळ्यार आमी तें कर्ण दाखोवंक जाय. आतां कोणे सकडांनी सुवार्थ प्रगट करी येता, कोणे सकडांनी सुवार्थ प्रगट करूंक आसा, देखून तो विशय काले म्हूण सांगल्यार आज आमी नियाळचो. एवरी क्रिश्चन इज ए मिशनरी. Every Christian is a missionary. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या वावरातावन कोणाकी रजा ना, या वावरातावन कोणाकी हॉलिडे म्हणना. सक्कडांकी सक्कड दिसांनी वो वावर करूंक आसा, सक्कडांकी सक्कडांनी वो वावर करूंक आसा. इजाया प्रवाद्याचें पुस्तक पळयल्यार तातूंत आमी पळयता 6 अध्याय आनी तेन्ना या 6 अध्यायांत 6 वळींत आमी पळयता तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातांत घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटांक लायलो आनी म्हळें सेराफीम म्हळ्यार कोण? सेराफीम म्हळ्यार कोण? सेरफीन बाय तिजो भाव. कोण सेराफीम म्हळ्यार? आमी वाचता पळय बायबलांत आसलें वाचता अर्थ. कोण सेराफीम म्हळ्यार? हा आंज बडवो. आंज बडव्यांत काल फेस्त केलें न्ही. ताच्या पयलीं 29 तारीखेर फेस्त केला आमी. कोणाचें? मिंगेल, गब्रियल आनी रफायल. त्या तिनी नांवांनी पळय लास्टाक कालें आसा एल इयल म्हळ्यार कालें. जुदेवानी देवाक कालें म्हणचें एल. बेतेल, राफायल. राफायल म्हळ्यार देव गुण करता. गब्रियल म्हळ्यार संदेश दिता देव. आनी त्या मागीर मिंगेल म्हळ्यार देवा सारको कोण? एल, देव. ते देवाचे दूत ते. ताच्या मागीर काल आमी कालें आचरण केलें म्हळ्यार राखणें दूत. आमकां सगळ्यांकी देवान एक एकलो राखणो दूत दिला, तो आमकां राखता. देखून हे सेराफीम म्हणून सांगल्यार देवा मुखार समकाराचे दूत. कसले? कॅटेगरीज. देवदूतां पैकी कॅटेगरीज म्हणून सांगल्यार वर्ग आसात. तातूंत हे हायेस्ट रँकींग एंजल्स सेराफीम देवा मुखार सदांच रावून कालेंगरचे स्तुती करचे, देवाची स्तुती करचे. कसले दूत? उजो, फायर, बर्निंग फायर. सेराफीम म्हणून सांगल्यार बर्निंग फायर, उज्याचे दूत. कित्याक देवा मुखार देव उज्याचे दूत? कित्याक म्हणून सांगल्यार देवी उजो. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र आमी जर तर निमाण्या अध्यायांत वाचल्यार बरें करून वाचा. वळान सांगना हांव, नाका तुमी खाली ते मात्र वाचतात. बरें करून वाचा, घर वचून अखेरीक पळयता आमी. देव कोण गे म्हणून सांगल्यार तो जोळसो उजो. ताजे मुखार कोणें वचोंक जायना, ताजे मुखार मेळ्यान वचोंक जायना. मेळ्या आसोन वचोंक जायना देवा मुखार. कित्याक म्हळ्यार तो जोळसो उजो नितळ आसलेल्या मनशांनी मात्र ताजे मुखार वचूं येता. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र निमाणो अध्याय जोळसो उजो तो भस्म करता. कोणाक? कोट्यांक, पातक्यांक, नाश करतल्यांक तो भस्म करता. देखून ह्या सेराफान कालें केलें म्हळ्यार चिमट्यान एक इंगळो काडलो आनी मागीर तो म्हणलो पळय हो तुज्या वोंटांक लायला आनी तुजो अपराध पुसून काडला. तुजो अपराध पुसून काडला. कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार रावूंक इजायाक कावजेणी जाली. तो म्हणलो हांव एक पातकी मनीस,
म्हजे तोंड म्हजे वोंट मेळे कित्याक म्हळ्यार जायते पोटे हांव नाका जाल्लें पर उलयलां म्हज्या काळजांत मेळ्ळें आसा वोंटांनी उलयलां जिबेंत उलयलां आनी त्या देखून हांगा देवा मुखार रावन स्तुती करूंक हांव योग्य न्ही मस्त मनशां आसा तशेंच उलयलीं पूण कांय पिकीर नासतना आनी कंत नासतना दोनी करतात कंताराय म्हणटात भायर वचून गाळी उलयतात इजाया प्रवाद्या बगलें काले म्हण जाल्यार हांवें गाळी सोवल्यात वायट उलयलां पजडें उलयलां देखून आतां हांव हांगासर मुखार रावन देवाक हरसूंक फावो न्ही म्हणून देखून ताणें कालें गेलें म्हूण सांगल्यार एक इंगळो हाडलो आनी ताज्या वोंटांक लायलो आनी म्हळें कालें म्हूण सांगल्यार तुजो अपराध काडून उडयला तुमी कोणी हांगासर आशिल्लीं असलें कांय उलयल्लीं आसात की हांगा नाका जाल्लें वायट आनी परा आसात की कोण्णें वायट उलोवना आपल्या दोळबऱ्यान न्ही एकलीं उलोवन कितलें बरें बरें पुरा फस्ट कॅटेगरी ऑफ एंजल्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय कितलें बरें म्हळें सगळ्यांनी म्हळें आमी कोण्णी उलोवना म्हणून वायट पुरा फस्ट ग्रेड एंजल्स हांवें काल विचारलें म्हूण सांगल्यार तुमी एकादोळा कांय मेळ्ळें वायट उलयलां जाल्यार कशें नितळ करचें जळचें केण हाडून लायचें हांगा कालें गेलें ताणें सेरापान इजाया प्रवादीच्या तोंडाक लायलें म्हण सांगलें न्ही जिंगलो न्ही पूण अर्थ कालें म्हण सांगल्यार ताजीं पातकां बक्षिलीं आनी ताज्या मागीर तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमचे पासो तूं कोण वेतलो त्या वाक उलोवंक जाता हें जावं दी म्हळें तें जालें आनी त्या मागीर अशें जावं दी म्हळें अशें जालें आकाश भुमी आनी त्या मागीर रान म्हूण जाती मासे हें पुरो जालें देवाक जायना म्हण न्ही जाता पूण देवाक आमी वचून तेंत करी जें म्हण आसा देखून देवान विचारलें हांव कोणाक धाडूं आमचे पासो तूं कोण वेतलो देवान थोडे फावटी आमकां चॅक करचें आमी कालें करता गे म्हणून देखून इजाया कालें म्हणटा हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड कालें म्हळें आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड कोणाक धाडूं हांव सुवार्ता प्रगट करूंक जेजू हांगा आसा शी सांगतालें 2000 वर्सां आदीं सांगिल्लें ताणें वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा सक्कड रस्त्यांक आनी सक्कड सगळ्या रस्त्याक म्हणून आज जी सांगता जेजू हांगासर साक्रामेंतांत हजार आसा कोणाक धाडूं हांव सुवार्ता प्रगट करूं अशें म्हणून कोण म्हणे आसात की वडोल पुरा सक्कडी फस्ट ग्रेड एंजल्स आसले आतां कोण्णी नात हांव आसा म्हणून कोण्णी नात गे पळय कितलीं जाणां आहात पळय सगळे इगर्जेन खाली 4 जाणां मात्र हे सुवार्ता प्रगट करूंक आसची उरलीं कालें करूंक जायना गी सुवार्ता प्रगट करूं जाता की जायना जाता की मांड्यान न्ही आतां वयर उकूल म्हळ्यार हांवें मांड उकूल सगळीं पळय आतां वयर उकूला कितलीं जाणां सुवार्ता प्रगट करूं रेडी आसात कशें करचें मागीर पळय आतां वयर गेलें तेंगे आसा सगळ्यांगे सुवार्ता प्रगट करूं जायते धाकशेला कशी सुवार्ता प्रगट करची आतां वयर गेला म्हळ्यार धैर्यान घालीचें आतां वयर सांत तेरेस ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा तिचें आमी फेस्त आचरण केलें तिच्या फेस्तांत आरंभ करून मिसांव आयताराक वो मिसांव आयताराची तयारी जाते आसा सांत तेरेसा विशयान तितलें जाणा जावया ती फ्रांसांत आलेंकोन म्हणल्या ल्हानशा गांवांत जल्मली तेज्या आवय बापायक 9 जाणां भुरगीं आज एकादोळा कोणाय जोड्याक 3रे 4थे भुरगें आसा म्हूण सांगल्यार व्यंग्य रितीन पळयतात कितलीं भुरगीं गे म्हणून बिरूद घालें म्हळ्यार एक भुरगें आसल्यार स्टँडर्ड 2 म्हळ्यार हल्ट 3रे आनी 4थे म्हूण सांगल्यार आहा पळय बिलो स्टँडर्ड मागीर सांत तेरेसाक कितलीं जाणां 9 जाणां तांच्या कुटुंबांत आसलीं 4 ल्हान आसतना मरण पावलीं मागीर ती आनी एका शहराक गेलीं लिसिया देखून तेरेज लिसियाची वय त्या शहराक ती गेलीं थंय रावलीं आनी अशें तांची उरलीं 4 जाणां भुरगीं कॉवेंताक गेलीं एकली विजिटेशन आनी उरलीं 4 जाणां ती खंय गेलीं म्हूण सांगल्यार आनी उरलीं 3 जाणां भितरले माद्री गेलीं माद्री जावं आनी ह्या भुरग्याक ताजी आवय ल्हान आसतना अंतरली 3.5 वर्सां आसतना ती अंतरली आनी ताज्या उपरांत ती आनी कडेन लिसिया वचून रावता आसतना त्या भुरग्याक बगलें हांवें एक भितरली माद्र जायचें अशें म्हणून
ती काही बारी आशा झाली देखून वट जावन येता आसतना भयणी गेले हांवें सिस्टर जायचे म्हूण सांगून पाद्रा बडे वचून सांगलें म्हाका सिस्टर जायचे अशें म्हणून म्हाका जॉयन जायचे म्हणून पाद्राबान म्हणलें तूं बारी ल्हान आसाय आतां जायना म्हणून तूं ल्हान आसाय 15 वर्सां जावना तुका सिस्टर जावंक जायना आतां काले म्हणून कळचें न्ही सिस्टर जावचें म्हळ्यार देखून जायना म्हणून सांगलें ना ना म्हाका जायचेत हां अशें जायचें मिसां परगट करचें म्हळ्यार हें जायचें काले म्हणून सांगल्यार हट्ट ताजी आवय म्हणटा तेरेजाची हें भुरगें बारी हट्टी गी ल्हान आसता हट्टी म्हणून सांगल्यार ताका रुमान दवरल्यार हट्टान सगळो दीस जेवण खावण काय नासता रावतलीं आवयन ताजे वयच्यान बरोवन दवरलें बारी हट्ट तशेंच आपूण एक माद्र जायचे सिस्टर जायचे म्हणून तितल्यान हट्ट देखून वचून पाद्रा म्हाका जायचेत म्हणून पाद्राबान म्हळें आळे म्हाका तो अधिकार ना तुवें जाय जाल्यार बीज साहेबाडे वशी येता म्हणून सांगलें तुवें जाय जाल्यार बीज साहेबाडे वशी न्हू तुवें राजा इसार येता कन्सेशन इसार येता बीज साहेबाडे गेल्यार बीज साहेबान तेंत म्हळें आं तुका विगारान तशें म्हळांगी तें करेक्ट ताणें सांगलें देखून तुका आतां खाण घेवं जायना 15 वर्सां जावना तुका अशें म्हणून पुणू ताका हट्ट आसा न्ही देखून तो वगत बसचें न्ही तांच्या गांवांत न्हू वातिकनाक पापसाहेबाच्या कडेन थोडीं जाणां काल्याक गेलीं पिलग्रिमेज यात्रेक पैण करणी तांच्या वट्टूक ह्या चेडवांनी सांगलें बापाय लागीं आमी या तांच्या वट्टूक म्हणून आमी या पिलग्रिमेच्या पापसाहेबा लागीं या म्हणून आनी ती गेलीं पापसाहेबा लागीं वचून ताणें कितें म्हणी करन वचून थंय पापसाहेबा मेळचे बरें पळयलें पापसाहेब लियांव तेरावो ते दाडा पापसाहेब लियांव तेरावो ताज्या लागीं वचून पापसाहेबा लागीं म्हाकाय मेळचें म्हूण सांगलें पापसाहेबान जायत मेळ्ळी म्हूण सांगलें गेलें आनी ताणें थंय वचून कालें गेलें म्हूण सांगलें म्हाका सिस्टर जायचें म्हूण सांगलें म्हाकाय सिस्टर जायचें भितरली माद्र जायचें पापसाहेबान कालें म्हळें म्हूण सांगल्यार जायत तुका न्हीद जावन जाल्यार मन आसा जाल्यार जातलें म्हूण सांगलें फेमुसर गेलां पळया धाकटें भुरगें 15 वर्सां जावना विगाराट जालें बीज साहेबाड जालें पापसाहेबाडे म्हाका सिस्टर जायचें म्हणून पूण तो परमिशन दिजेत म्हणून तें रावलें थंय हट्ट धरना मागीर कालें करचें उखलून भायर व्हेलें ताका पाटी आयलें 15 वर्सां जायना बडें ताका खाण गेलें भितरल्या माद्रेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी आमच्या जिणेंत सगळें प्रयत्न करूंक आसा घरान जायना म्हळें आनी कालें करचें घरांत बसचें बीज साहेबांनी जायना म्हळें आनी जालें ना म्हजें काम देखून दुसरें कालें न्ही मागीर लास्ट आमचो वचोंक आसा थंय जालें ना तक्षण इमिडियट जावना आमी सोम्या लागीं तशेंच न्ही मागचें मागीर शे कालें देव म्हज्या मागणेन तय करा कान आसत की ना म्हणना हां आयकत ना अशें म्हणून पळया ही सांता भक्तां आमकां एक देख दितात कालें म्हूण सांगल्यार आमी मागणें करतना कितलें तिरासाणेन आसाचें लास्ट पापसाहेब ताणें सांगल्यार खंडीत कान घेता ताका पूण जाल्यार ताणें कालें म्हळ्यार वरता जाणवयन तुका मन आसा जाल्यार देवा खुशी आसा जाल्यार तुका सिस्टर जावंक जाता म्हूण सांगलें ताका तें जाल्यार न्ही वेळ आसा ताका हर एकाक आमकां कालदाचें म्हूण सांगल्यार कॉयन घालें येणें तावन कॉफी येजें हांगा सांगलें वात पेटयली हांगा तावन एक उपकार येजे सकयल पडायचें विजा मेळाचें पिडा गूण जायचे काले मेळाचे पयशे मेळाचे खंय टक हांगा ये येणें इल्लोसो वेळ गेल्यार ना सैरान ना तक्षण ऑन द स्पॉट सकडे तक्षण जायचें आमकां न्ही सारकें न्ही आमच्या की चड देवाक जाणवया आमी मागचें कालें आसा पळय मागचें आनी ताज्या मागीर रेस्ट इन द हँड्स ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तक्षण मेळोना म्हूण सांगल्यार देवान मागणें आयकूंक ना म्हूण अर्थ न्ही ताका कितें सडीत कळीत आसा देखून तो दिता इल्लेशें आमी राखोंक आसा म्हणून अर्थ ताजे उपरांत कोवेंताक भरती जाल्ल्या वेळार ताजी भयण व्हडली भयण थंय काल्यां आसली म्हूण सांगल्यार ती सुपिरियर तेत कोवेंत पूण आपल्यात कुटुंबाचें म्हूण सांगून थंय पुरो पार्शालिटी आनी परत दाखोवन जाय सगळ्यां बरी एकतल्याक आतां ह्या सिस्टरीक कालें म्हूण सांगल्यार लिसियाच्या तेरेजाक सुवार्ता प्रगट करूं मन आसलें देखून सुवार्ता प्रगट कशें करचें भितरली माद्र भायर दोऱ्या भायर वचोंक ना भितर रावचें
विशेष देणी नात मस्त देणी असतात काले म्हणून शाईन जावी आता गेल्ल्या कडे देणी नात देखून कालें केलें देवाची खुशी कितें म्हणून समजोवच्या खातीर पवित्र पुस्तक वाचलो पवित्र पुस्तक वाचता आसतना कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र सांग पावलून 12वो आनी 13वो अध्याय वाचता आसतना आपणाचें मिसांव कितें म्हणून समजलें देखून आमच्या थंय देवाची खुशी काल्या म्हणून समजायचें जाल्यार खंय वचचें आमच्या थंय देवाची खुशी कितें म्हणून कळचें जाल्यार खंय वचचें खंय आतां दाखोवचें न्ही आतां दाखोवंक गेल्यार जायना देवान आमकां जाय तितलें आनी हातूं सांगून दवरलां जाय तितलें सांगून दवरलां ताची खुशी केली की म्हणून देखून तें वाचल्यार बरें करून कळटा आतां सांत तेरेजान देवाचें उतर वाचलें आनी ताजे उपरांत सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र वाचता आसतना 12वो आनी 13वो अध्याय वाचता आसतना कळ्ळें कालें म्हणून सांगल्यार सक्कड मनशाक एकच लेखाची देणी नात एकल्या मनशाक एक देणें आसा त्या दनयान ताणें परगांव येता आसतना सक्कडांकी 5-5 रुपया दिवनात 5-5 तालेंतां दिवनात 1,05,000 1,02,000 1,03,000 एक दिल्लें सक्कडांक एकच लेख न्ही 5 मेळ्ळ्यान 5 हाडलीं 1 मेळ्ळ्यान 5 हाडचें म्हण ताणें सांगूं ना 1 मेळ्ळ्यान 1 हाडल्या वेळार ताणें शाब्बास म्हळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मो सोरपावचें म्हूण ना ताणें शाब्बास म्हळें कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हळें ताणें 5 हाडलें कित्याक म्हणून ताका चड दिली तुका 1 दिलें तुवें 1 दिलें तुका कॉंग्रॅच्युलेशन बरें केलें तुवें बरें केलें देखून समाधान जालें कालें म्हणटा जाल्यार हांवें ही सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर खंय खंय गांव बोवचें म्हूण ना म्हणून अर्थ जालें पूण जाल्यार पावूल ना 13व्या अध्यायात निमाण येताना कळ्ळें कालें म्हणून सांगल्यार हर एकल्या मनशाक गरज कितें म्हणून सांगल्यार भावार्थ ताजे उपरांत भरवोसो आनी ताज्या उपरांत मोग ह्या सक्टां प्रास वर्तें कालें म्हळ्यार मोग समाधान जालें तृप्ती जाली हांवें मोग करीचें कशें मोग करचो ह्या कोमेंता भितर रावून न्हू कशें मोग करचो म्हळ्यार थंय संदर्भ मेळटात ल्हानशीं कामां व्हड कामां नात भितरल्या कोमेंतांत केल्यार तें केल्यार कोण पळयता भायर कोण नाकी कळना न्यूज पेपराचेर येना टीव्हीचेर येना वॉट्सॅपाचेर येना फेसबुकार घालूं जायना न्ही मागीर कशें फेमस जावचें मोग करचो कशें कळटा कोणाकी भायर हांवें सेवा केल्या बक्षिलां म्हणून कोण नाकी कळना देखून भितरल्या त्या कोमेंतांत आसतना देवाची खुशी कळ्ळी काल्यार म्हणून सांगल्यार हांवें मोग करूंक जाय कसो मोग करचो अवकाश मेळ्ळ्या कडेन ल्हानशीं कामां केल्ले वरवीं तें हर एक ल्हानशें काम हांवें केल्लें तें सगळें सोम्याक देवाक मानवचें तसली वर्ती काणीक फुलांची आमी मस्तपुटी फुलां व्हरून घालता पूण त्या फुलांच्या फाटल्यान आमच्या काळ जमानाचो मोग आसा की मार्केटींत हांव मात्र आटली फुलां व्हरून घाल्यार पावना ताजें सांगाता आमचें कालें त्यागाचें आसा तें बारीगर्स देखून ल्हानशीं काम आतां एका संदर्भाचेर अशें जालें तिका थंय आसले कडेन सक्कडांनी 4 जाणां सांगाता मेळून जियेत आसतना सक्कडांचें चिंतप एकच आसना सक्कडांचें मन एकच आसना एकली थंय सिस्टर इल्लेशे प्रायेची तिका ह्या तेरेजाचेर केदार पळयल्यार इल्लेशें असमाधान कोंकचें टिका करची नॅगिंग उठल्यार जायना बसल्यार जायना काले म्हणून करते रावचें सांगते रावचें थोड्यांक तशें त्या सिस्टरीक तशेंच तेरेजाच्या वयर इल्लेशें असमाधान काले म्हणून क्रिटिसायज करते रावचें टिका करते रावचें आतां अशें जाल्यार मनशां कडेन कशें समाधानान जिवोवचें बारीकश्ट कोणी जायनातलीं मनशां आसा जाल्यार आमी कालें करता बेस्ट वाट केली समाधानान जिवोवंक कली वाट कोणा कडेन आमकां समाधान ना म्हूण चिंत्या झगडें करूं नाका आनी की चड समाधान पाड जाता देखून आनी एक वाट आसा 6 जाणांनी पांचशीत आसली कली ती कली इग्नोर द पर्सन ताज्या कडेन उलयत ना ताका हांव कांय सांगत ना पळयत ना ताका हांव तें पळयत ना कालें करता पळय तूं तुजे इतल्याक हांव म्हजे इतल्याक तुकाय पाडना म्हाकाय पाडना हें सडावत मनशांनी पाळचें विधान सडावत मनशांनी जायना त्या मनशां कडेन कोणा कडेन द्वेश आसा कोणा कडेन राग आसा
तांच्याकडे झगडे करून जायनातल्यार हे आनी एक विधान आमी एवॉयड करचें इग्नोरींग सांतेरेजान काले म्हळें म्हूण सांगल्यार हें सादारण कशें म्हूण सांगल्यार आमच्या लागीं समाधानांतल्या मनशाक आमी फेस करून जायनातल्यार आमी आनी एका वाटेन गेल्यार तें कालें म्हूण सांगल्यार झुजा तळार आशिल्ल्या सैनिकान झुजा तळार वचून फाटीं दावरलें बरी एनिमी मुखार आसा ताका फेस करून जायना देखून आमी सुकोन गाणयेन धांवचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अशें करीचें म्हूण न्हू प्रेज द लॉर्ड आनी हालेलुया न्ही तशें करून नजो म्हणून करीचें म्हूण न्ही देखून तिणें म्हळें हें हांवें अशें केलें जाल्यार हेजे लागीं म्हाका समाधान ना ता देखून जर तर हांव तिका एवॉयड करीन जाल्यार हें कालें म्हूण जाल्यार झुजा तळार सैनिकान विरोध दिता न्हू पळोवन दावरलें बरी देखून तिणें कालें केलें म्हळ्यार चडीत एफर्ट इल्लेशें चड वावर केलो आनी मोत रिवायंड केली ह्या मनशा कडेन हांवें कालें करचें म्हळ्यार समाधानान जियेचें आनी तिका थोड्या दिसा उपरांत बगलें तुका म्हज्या कडेन काला कितली आसक्त गी म्हणून कोणें विचारलें केदार पळय उठले बसल्याक हें सोमाना तें सोमाना म्हणटा पळय तिणें विचारलें तुका म्हज्या लागीं काला कितलें ना हें कालें आसक्त गी म्हणून तिणें बरी जाप दिली कालें म्हणटा जाल्यार खंय जेजू आसा पळय थंय म्हाका चड आकर्शण म्हणून थंय म्हाका चड आकर्शण आनी एकल्याचेर जिखची बरी रीत म्हळ्यार ही आमकां जायनातल्या मनशां कडेन आमी जायनातलें कर्ण जिखचें न्ही जायनातल्या मनशां कडेन आमी जेजूक पळयल्यार बेस्ट वाट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून अखेरीक तिका टीबी आयली आनी ते टीबी आयिल्ल्या वेळार तिच्या भयणीन सुपिरियरान तिका म्हळें 6 वर्सां जावनात 24 वर्सांच्या प्रायर ती अंतरली ताच्या पयलें तिच्या भयणीन म्हळें आतां तुज्या जिणेंत म्हळ्यार अखेरक मरता म्हूण बगता आसतना येदोळ पर्यंत तुज्या जिणेंत कालें जालां पळय तें सगळें बरोवन दवर म्हणून आनी बरोवन सुरू केलें तिचें टर्म जालें सुपिरियराचें आनी एकली आयली पूण तिणें सांगलें आनी ताणें एक काम आरंभ केलां बरोवंक देखून तें कंप्लीट करून सोडा म्हणून तिणें बरोवन दवरलें देखून तिणें एक भोव सोबीत तिजी डायरी बरयल्ली आसा हें सगळें तिच्या जिणेंत कालें जाल्लें आसा तातूंत बरोवन दवरलां आनी त्या खातीर ती एक सांतीन म्हणून वेगींत तिका पवित्र सभेन परगटलें तिच्या मरणा वेळार गुलाब पडले म्हणटात आनी गुलाबाचो स्वाद ती अंतरलेल्या वेळार थंयसर पळोवंक मेळ्ळें काल्याक म्हूण सांगल्यार कितें जालां मनशाचें जिवीत राग आनी द्वेश दवरनासतना ती समाधानान जियेतात हेरां लागीं गुलाबूत पडा जें म्हणना त्या मनशाचें जिवीत गुलाबाच्या परंबळा बरीत आसता देवाचें वर्तें वरदानां ते वर्ती एक काणीक एक वर्तें देणें आनी देखून तिच्या मरणा वेळार तशें जालें आनी अशें तिणें कोव्यांता भितर रावून कालें केलें म्हूण सांगल्यार जेजू खातीर तिणें आपणाचें जिवीत भेटयलें आनी सगळ्या संवसाराक कोण सगळे मिसां वावर करतात तांच्या खातीर तिणें कालें केलें म्हूण सांगल्यार मागणी भेटयली मिसांवा खातीर देखून आमी पळयता कालें म्हूण सांगल्यार व्हडलीं कामां सगळ्यांक करूं जायना सगळ्यांक वचून हाय जंप लाँग जंप घाल म्हळ्यार जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्यांची कूड व्हड आसता हाय जंपाक लाँग जंपाक वचना ते धाकट्यांची पुरो वचत मागीर थोड्यांक आनी केलें विधानांनी करूंक चमत्कार करूंक सराग उतरां सुटना देखून पुरो जाणांक सकट देणी नात ल्हानशी देणी सगळ्यांक आसात ल्हानशें काम बरें करून सगळ्यांनी करी येता देखून वर्ती देख तिणें दिल्या मागणें सगळ्यांनी करी येता देखून तिका कालें केलां म्हळ्यार पवित्र सभेन परगटलां पेट्रनेस ऑफ मिशन सान फ्रांसिसावर इतल्या हजारांनी लोकांक पवित्र स्नान दिल्लो पेट्रन ऑफ मिशन इन इंडिया आनी ही मिशन सगळ्या मिसांवाची पातळून कित्याक म्हूण सांगल्यार हर एक क्रिस्तांवांनी कालें करी येता म्हळ्यार तांच्या वांटाक आयिल्लें ल्हानशें काम समाधानेन बऱ्या उतरांनी आनी तांबेर कुमकेन त्यागान बक्षांनी मारिफत करी येता म्हूण दाखोवन दिलां आनी हें सगळ्यांनी करी येता म्हणल्या उद्देशान पेट्रनेस ऑफ मिशन एक वर्ती देख जावन आमकां दिला आमी सगळ्यांनी असलें करूंक साध्य आसा म्हूण दाखोवचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक फिल्ड आसा थंय सुवार्ता प्रगट करचें बारीक कश्टांचें काम उरल्या कडेन पुरो जाता ह्या एका क्षेत्रांत सुवार्ता प्रगट करचें बारीक कश्टांचें काम खंयच्या कडेन खंयचें क्षेत्र
सुवार्ता प्रगट करून गेला त्या क्षेत्रांत मनशान ताजें प्रोफेशन या ताजें जिवीत मागीर कंटिन्यू करूंक जायना. खंयच्या कडेन हें आनी एक खंयच्या कडेन म्हळ्यार राजकीय क्षेत्र राजकीय क्षेत्र तातूंत जाता सुवार्ता प्रगट करूंक. सक्सेसफूल पॉलिटिशियन जायचे जाल्यार सुवार्ता पुस्तक पवित्र पुस्तक हाडून घेवन थंय गेल्यार बारीक कश्ट ही तत्वां हाडून घेवन गेल्यार. पूण जाता म्हणच्याक थोडी निदर्शनां आसात. केदळा आदल्या काळार न्ही आमच्याच काळार गेल्या वर्सा मार्चाच्या 30 तारखेर ब्रिटीश पार्लिमेंटांत पळया ब्रिटीश पार्लिमेंटांत एकलो मनीस निक फ्लेचर म्हणून निक फ्लेचर ताणें पार्लिमेंटा भितर ताणें सुवार्ता प्रगट केली. पॉलिटिशियन मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हाऊस ऑफ कॉमन्स इंग्लंडान गेल्या वर्स युट्यूबार गेल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. तो काले उलयलो म्हणून लो ताळ्यान उलयलो. मनीस मस्तून नातले कित्याक म्हळ्यार थंय मस्ती येना म्हूण गोत्ता आसले. इल्लेशे जाण आसले एका एक 8-10 जाणां भितर मागीर उपरांत थोडीं जाणां येवन रावलीं. ताणें पार्लिमेंटाच्या भितर सुवार्ता प्रगट केली. जण तर वड ना. आज ताणें कितें सांगलें म्हळ्यार पार्लिमेंटांत युट्यूबाचेर मस्त जाणां पळोवंक मेळटा. ताणें कितें सांगलें पार्लिमेंटांत मिनिट्स रेकॉर्ड करून दवरलां. मुखल्या दिसांनी ताणें कितें उलयलें म्हणून पार्लिमेंटांत तें थंय पळोवंक मेळटा. रेकॉर्डेड सुवार्ता प्रगट केली ताणें. तो काले म्हणलो म्हण सांगल्यार हर एक वर्सा क्रिस्मसा वेळार आनी भाग्यवंत आमच्यात आमकां न्यूज पेपरां आनी ताज्या उपरांत वार्ता आमकां कितें सांगता म्हळ्यार हर एक वर्सा क्रिस्तांवांचो संख्यो उणो जाते आसा म्हूण आमकां सांगतात म्हूण तो म्हणलो. आनी ताज्या मागीर आमकां क्रिस्तांव समर्थीन भोव बरीं तत्वां दिल्यात. समाजेंत उपकारा पडचे तसलीं तत्वां 10 उपदेश दिल्यात आमकां पवित्र पुस्तकांत. कितल्यागी 1000 वर्सां आदीं दिल्ले सगळ्या संवसारांत जें कितें आज बरी मौल्यधारीत शासनां आसात आनी ताचे नियम आसात ताचे बेज हांगा आसा. सगळ्या संवसारांत ही सगळीं तत्वां मानून घेतात. ती करता जाल्यार आमी कित्याक हांगासर ब्रिटनांत युकेन करूं नजो. पळय एकलो मनीस सादो पॉलिटिशियन तो राजकारणी थंय रावन ताणें सांगचें जाल्यार त्या मनशाचें धैर्य तितलें आसचें. कोणी आयकून दी ना आयकून दी भाशण सकडी आयकतात. सुवार्ता प्रगट करतना कोणी आयकून दी ना आयकून दी बरेंकार तयार करून हाडलां आनी सोकास समाधानेन बरें करून उलयलो. आनी अशें तो उलोवन नासता आसा तो काले म्हणलो म्हूण सांगल्यार हें पवित्र पुस्तकांत दिल्ले नियम आसा त्या नियमाक रायन सैती ताणें काल जायचे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. ब्रिटनाचो राय ताणें वोत काडून घेवंक काले म्हूण सांगल्यार ब्रिटनाची पवित्र सभा तो वडील जावन सांबाळटा म्हणून. पार्लिमेंट न्ही प्रधानमंत्री न्ही प्रायम मिनिस्टर न्ही किंग हेड ऑफ द चर्च ताणें वोत काडून घेवन. आनी तो काले म्हणलो इवन द किंग हॅज टू ओबे. ही इज नॉट अबाउट द commandments given by Jesus, commandments given by God. केदो व्हडलो प्रवादी पळया मस्तू मनीस नातले आयकूंक पूण जाल्यार ताणें सांगलें रेकॉर्ड जावन उरलां थंय. ताणें म्हळें रायन सैती देवाक काल जायचे देवाचे वर्तो तो न्ही म्हणून. कशें जुआंव बावतिस्तान हेरोद रायाक सांगलें आनी कशें थॉमस मोरान तोवळच्या रायाक हेनरी 8व्याक सांगलें तशें निक फ्लेचरान आमच्या काळार गेल्या 7 वर्सां मार्च म्हयन्यांत ही स्पीच ताणें दिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. राजकीयांत एकलो मनीस सुवार्ता प्रगट करूंक शकता म्हूण जालें हाचो अर्थ. आजकाल आस्पत्रेक येचें म्हूण सांगल्यार आनी दाखत्यार लागीं येचें म्हळ्यार आमकां मस्तू भिरांत दिसता. एका काळार ह्या प्रोफेशनाक बारी मर्यादा आसली. एकल्यान दाखत्यार जावचें म्हळ्यार सेवेचें काम पुरा कामाक रजा आसा. ह्या एका कामाक रजा ना केदाळाय फेस्त येवं दी आनी ताज्या उपरांत कालें जावं दी हर एका दिसा 365 दीस आनी त्या मागीर 24 वरां ह्या प्रोफेशनांत रजा म्हणली ना. चलत आसता हॉस्पिटलां बरी मर्यादा आसली. पूण आजकाल तें पुरा गेलां पुरा बिजनेस सेंटर जालां. आनी असल्या संदर्भाचेर धाकटेरी सुवार्ता प्रगट करतात. आमच्याच काळार एकल्या धाकट्याराक अशें बिरूद दिलां प्रेईंग डॉक्टर ड्यूक युनिवर्सिटीन प्रेईंग डॉक्टर. तो सर्जन
तो काल करता म्हणून सांगल्यार एक फावटी तो सर्जरी करूंक येताना ताका थंय आसल्या नर्सान म्हणलें ह्या पेशंटाक आज आमी ट्रीट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताजी BP 220/120 आसा 220/120 देखून ताजें नांव मायकल हॅगलंड म्हणून मायकल हॅगलंड आनी ड्यूक युनिवर्सिटींत तो थंयसर सर्जन हाका ट्रीट करूंक जायना वयगी कूल गेलो आनी ताज्या मागीर वचून मागणी करन आयलो हांवें ट्रीट करूंक घेवच्या ह्या पेशंटाक बऱ्या रितीन ट्रिटमेंट करूंक म्हाका कुमो कर देवा म्हणून फाटीं आयलो आनी पळयलें इज नॉर्मल यू कॅन ट्रीट हिम ताजी BP तक्षण सकयल आयल्या 220/120 आसली आनी ताज्या मागीर ताणें काल गेलो म्हळ्यार सर्जरी केली ताका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया की आजकाल आस्पत्र्यो आनी दाखतेर सगळे असले एका कमर्शलायजेशन जाता आसतना तांचे मदें थोडी पर्सनलची नेकेत्रांय आसात ती वाट दाखयतात आमचे मिसांव कालें गी म्हणून मागणें केलें ताणें वचून सर्जरी करचे पयलें हाय BP आसली नॉर्मल जावन ताणें सर्जरी केली आनी एक घडी तो सांगता काल म्हळ्यार हेपटोमा म्हूण सांगल्यार तकलेंत गड्डे आसले ब्रेन न्हीद भुरग्याक 10 वर्सांचें हाडलें ताका न्हीद सुटना म्हळ्यार सांगल्यार अनकॉन्शियस देखून कांय करचें हाका कांय करूं जायना वचून पळोवन आयलो आनी ताज्या उपरांत सकाळीं कळ्ळें काल म्हळ्यार ही केस बारीक कश्टांची भितर ब्रेनान ट्युमर आसा हाका काल म्हणटा जाल्यार कॉन्शियसाक येना तो गेलो फाटीं आनी ताज्या उपरांत राती न्हिदल्या कडेन ताका जेजून आपूण ताका उलयलें बरें जालें आनी ताज्या मागीर कालें उलयलो जेजू ताज्या लागीं तो म्हणलो यू प्रे फॉर दीस बॉय तूं माग ह्या चेड्या खातीर सगळो दीस काम करून पुरो जाला तो म्हणटा कालें म्हणटा जाल्यार आय टर्न अँड ट्राय टू स्लीप म्हण जाल्यार कूस गुणोवन हांव न्हिदोवंक प्रयत्न केलें पूण जेजून सोडूना ताका ताणें म्हळें यू प्रे फॉर दीस बॉय न्हिदल्या कडेन म्हळें ताका यू प्रे फॉर दीस बॉय आनी तो काल म्हणटा म्हण जाल्यार ताका मागीर कालें करूं जालां रेजिस्ट करूंक म्हण सांगल्यार नाका म्हणून जालना वचून मागोवन आयलो तो 15 मिनटां आनी मागीर 15 मिनटां उपरांत येता आसतना ते सिस्टरांनी म्हळें की इज अवेक त्या भुरग्याक कालें जालां म्हळ्यार सनीन आयल्या देखून ताजे गड्डे काडूं ताणें केलें तें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हाका कळीत आसा आमच्यात ह्या करावळी प्रदेशांत एकलो धाकटेर तो हिंदवाचो तो एका क्रिस्तांव आस्पत्रेंत सर्जरी आनी करूंक येता लागीं इगर्ज आसा ताणें हरये पोटी सर्जरी करूंक वयच्या पयलीं इगर्जेक मागोवंक येचें न्ही एक अर्दे वरू 15 मिनटां वेळ आसा जाल्यार ताणें मागोवंक येवचें ताणें ताज्या धर्माच्या केंद्रा लागीं वचूं येता पूण तो इगर्जी मागोवंक येता कित्याक म्हळ्यार तांकां बरें कळीत आसा काल म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू आसा पळय हांगा साक्रामेंतांत तो वयसाचो वयस असाध्य म्हूण नासलें तो साध्य करूंक शकता मनशांनी गूण करूंक जायनातलें ही हिल्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जर तर असले मनीस स्वाम्याचेर पातयेनी दवरतात मागतात आनी जाता जाल्यार आमी हर एकल्यानी आमच्या जिणेंत दिसपडतें जेजून स्वाम्यान आमकां कितलीं आशिर्वादां दिल्यात कितलें बरेंपण केलां तें आमी सांगूंक ना गी आमी सांगूंक आसा आमी सकाळां कडेन सांगूंक आसा सुवार्ता प्रगट करूंक आसा पळया एक दोऱ्या भितर आशिल्ले भितरली माद्र सुवार्ता प्रगट करूंक शकता आनी ताज्या उपरांत एकलो धाकटेर सुवार्ता प्रगट करता आनी ताज्या उपरांत एकलो पॉलिटिशियन सुवार्ता प्रगट करूंक शकता आनी तशेंच ह्या ऑलिंपिक्सांत ह्या पुढच्या आदले फावटी ऑलिंपिक्सांत इनॉग्रेशन जालें सक्कड क्रिस्तांवां भारी एक दुकानाची गजाल बेजारायची काल म्हळ्यार निमाणें जेवण तांणी साक्रिलेज करून सोडलें थंयसर मस्त जाणां बेजार जाल्या क्रिस्तांवांक जाय म्हणून केल्लें तशें आनी ह्या वेळार तांचे ऑलिंपिक्स गेम्साचे रुल्स आसात त्या रूल नंबर 50 ताचे प्रमाणे कोणे मनशांनी तांच्या धर्माक संगती जाल्ले संगती कितें आसात पळय ते तांणी खंयच्या कडेन एक्झिबीट करूंक नात तातूंत ह्या पुढच्या टेनिसांत थंयसर गोल्ड मेडल मेळ्ळो कोण म्हूण सांगल्यार कोण स्पोर्ट्समॅन आनी तातूंत पुरो आसक्त आसा तुमकां कळीत आसूं पुरो ताचें नांव नोवाक डिजोकोवीक
टेनिसान पळय सो ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळें आनी ह्या तरणाट्यान कालें केलें म्हणून सांगल्यार ताणें टेनीस खेळटा आसतना ताज्या गळ्याच्या भोंवतणी एक कुरीस ताणें घालून दवरलो खंय कुरीस घालून तो खेळ्ळो आनी ताका मागीर गोल्ड मेडल मेळ्ळें फाटीं सर्बियांत तांच्या प्रायम मिनिस्टरान कालें केलें म्हणून सांगल्यार ताच्या नांवाक एक म्युजियम स्टार्ट केला ताज्या नांवाक पूण तो तरणाटो कालें म्हणटा म्हणून सांगला मस्त जाणां कालें म्हणून सांगल्यार एक फिल्म इंडस्ट्री गेल्ली आनी त्या परत सेलिब्रिटी जाल्लीं ती कालें म्हणटात म्हणून सांगल्यार मागीर तांकां धर्म आनी परत नाका आय डोंट बिलीव इन गॉड आय डोंट बिलीव इन रिलीजन अशें प्रमाणे म्हणटात पूण हो तरणाटो पळया आड व्हरला जाल्यार कुरीस घालून खेळ्ळो अँड आय मेड द सायन ऑफ द क्रॉस अँड ग्लोरी टू हिम प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया महिमा सोम्याक खेळ्ळा गोल्ड मेडल मेळ्ळा पूण महिमा देवाक एका जालें व्हरतें उदाहरण आमकां सगळ्यांक पळया आमी सगळ्यांनी जर तर असली मनशां सुवार्ता प्रगट करूंक जाता जाल्यार तांकां तांच्या क्षेत्रांनी आमकां हर एकल्याक कितें साध्य आसा आमी खंय म्हणून सोदून काडचें हर एकल्यान खंयच्या कडेन हांवें सोम्याचें नांव प्रगट करी येता गे म्हणून हात पांय नातलो मनीस सुवार्ता प्रगट करता आनी एकलो पळया सर्बियाचो मनीस निक वुजिसीक ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन इव्हँजलायझर ताका टेट्रा अमेलिया म्हणली एक पिडा म्हळ्यार हात नात पांय नात काली एक ल्हानशें एक धाकटो पांय मात्र हात आनी पांय कांय नात ताका आवयन आनी बापायन पळोवंक इन्कार केल्लें जल्मल्ल्या वेळार असल्या स्थितीर जल्मलो तो आमकां नाका म्हणून पूण मागीर कितेंगी देवाची मांडावळ तो व्हड जालो आतां लग्न जावन भुरगीं आसात सुवार्ता प्रगट करता आमच्या भारत देशाक 8 फावटी येयला तो आनी त्या पर्यंत 8 बूक बरयल्यात ताणें कशें बरयता ताणें बरयल्लें न्ही पूण ताज्या तकलेंत कितें आसा तें ताणें सांगलां आनी उरलें आनी बरयलां 81 देशाक वचून सुवार्ता प्रगट केल्या हात पांय नात 81 देशाक वचून सुवार्ता प्रगट केल्या आनी बंबयंत मार्गादेगेर मस्त जण पळय लागले वो कालें विंगडत एक तरासो मनीस हात पांय नातलो की म्हणून आनी ताणें कालें म्हळें जीजस लव्स यू बंबयच्या रस्त्यार रावून ताणें प्रगट केलें जीजस लव्स यू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या फाटल्या हप्त्यांत मिसांव आयतारा विशयान उलयता आसतना एकली स्त्री म्हणली थोड्या वर्सां आदीं आमकां मिसांव आयतार म्हळ्यार कांय गोत्तू नासलें काल इल्लेशें काणीक मात्र आमी घालचे आसले एकल्या पाद्राबान आमकां हॉलांत बसोवन मिसांव आयतारा विशयान सांगलें बरी शिकवण दिली हांव तक्षणां उठली आनी गेलीं कालें करचें म्हणून घरा गेलीं घरा वचून एक कोंबो हाडलो आनी कोंबो हाडून येलाम घालो आनी ताजे उपरांत आमच्या इगर्जींत सराग येलामां जाते आसात मिसांव आयताराक एकली होम मेकर घरची स्त्री सादी तिका हें आयकून कालें म्हणी करीचें म्हणून बगलें आनी देखून कालें करचें राप्पा मती गायल्या म्हळ्यार कोंबो आसा घरा वचोन हाडलो आनी ताजे उपरांत येलाम घालून ताजे पयशे मिसांवाक दिले खरें वस्त आसली पळया दर्यांत या न्हंयत आमी तळ्यांत एक पात्र उडयलो जाल्यार ल्हानशें एक ल्हार येवन मागीर जावन पळय रिपल इफेक्ट्स म्हणटात ताका रिपल इफेक्ट्स एक करनी ताज्या मागीर ते कितल्या जाणांचे प्रभाव घालता पळया आमी कितें तांक आसा मिसांव आयतार आयलो कितें तांक आसा मस्त बरें चिंचा आसा हांवें इतलें दिलां म्हणून इतलें दिलां खंय तावन ताणें दिल्यार मात्र म्हज्या कडेन आशिल्ल्यान तें इल्लें दिवें ताणें दिल्यार मात्र देखून पयशे तर जायचे म्हूण ना ती पावलीन कालें ती नांव सांगलें वडोला हांवें कालें म्हूण सांगल्यार जेरिकोट ती कालें म्हणलें म्हण सदांय आमी मागया सोम्याची सुवार्ता सगळ्यांनी प्रसार जावच्या खातीर आनी हप्त्यांत एक पयसो घालया आनी सगळ्यांनी जमा केले त्या दिसान दिलें आतां प्रस्तूत संवसाराचेर आमकां मिसांव आयताराच्या बाबतींत कालें म्हणटात म्हण सांगल्यार कितें पयसो जमा केल्लो आसा ताका एप्लिकेशन येतात वॅटिकनाक मिसांव आयताराच्या लेखार एप्लिकेशन म्हळ्यार कले नमणेच्या तरावळ नमणेच्या गरजांक जावं पुरो समाज अभिवृद्धी खातीर ह्या आस्पत्रे खातीर ह्या शिकपा खातीर ह्या जातल्यां खातीर नमणेच्या खंय तावन येतात 1160 डायसिस 1160 दिएसीस तावन एप्लिकेशन येतात की हर एक वर्सा कुमकेक विचार न्हय देखून कितें जमो केल्लें आसा ते वांटेकार कोणाच्या गरजे प्रमाणे ते धाडणे दितात कितें सोम्यान ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार मनशांक बरें केल्लें आसा
आज ती सेवा आस्पत्र्यान जाते आसा कितें सोम्यान बरें मौल्य शिकयलीं आसात ती शिक्षण संस्थे मुखांतर जाते आसात आनी ताज्या उपरांत ताणें कितें बरें केल्लें आसा तें सगळें आज पवित्र सभे मुखांतर तें विस्तारांत वेते आसा आमी एक अनेक रुपांनी सोम्याच्या कामाक हात मेळोवचो आनी अशें देवाचें राज परगट करूंक ताका आमी कांय म्हळ्यार हात मेळचो हो मिसांव आयतार म्हळ्यार तें आनी तें काम आमकां हर एकल्यांक आसा आनी तांतू कोणाकी रज जांबळ्ळी ना सदांय आमी करूंक आसा आनी तां मागीर हर एकल्यांनी करूंक आसा तें कळ्ळें मिसांव आमकां हर एकल्यांकी मिसांव आयतारा दिसता इल्ले पयशे घालचे सोडल्यार सडीत करी येता इल्लेशें सडीत मागचें मिसांवांत कोण सकडी वावर करते आसात बरें जावं दी चड लोक क्रिस्ताक मानून घेवन दीत अशें म्हणून आमी सदांय मागणी भेटोव येता मागण्याक मस्त बळ आसा प्रेयर इज अ पावरफूल वेपन आनी ताज्या मागीर आमी मागता आसतना देव तें आयकता आनी ताज्या मागीर तो आमकां कान दिता वडोल आमी किर्तनांत आयकलें आमी उलो मारता आसतना सर्वेस्पर म्हाका कान दिता आनी तातूंत आमी मागया ह्या मिसांवा खातीर आनी तशेंच आमच्या तांके प्रमाणे कितें जाता एक अनेक रितीन कितें सकड करूंक आसा तें आमी करया कित्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू पयलो मिशनरी म्हळ्यार धाडचें एका गांवांतून आनी एका गांवाक स्वामी जेजू फस्ट मिशनरी खंयच्या गांवांतून खंयच्या गांवाक खंयच्या गांवाक फस्ट मिशनरी खंय खंय सरकार तावन भुमीक बापान ताका धाडलो संवसारांत आनी तो आयलो आनी ताणें सुवार्थ परगट केली देखून तो पयलो मिशनरी ताज्या मागीर ताणें आपोस्तालांक धाडले शिसांक धाडले आनी आज तो आमकां हर एकल्यांक धाडटा देखून आमी कोणे सुकारे मारूं नजो बागार इजाया प्रवाद्या बरी आमी म्हणजे म्हाका धाड हांव तयार आसा म्हणून आराधनाक तयार जावया आनी सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया प्रत्येक रितीन ह्या वेळार आमी मागया दिमी गेल्या मोगाळ सोम्या जेजू आयच्या दिसा ह्या मिसांव विशयांत आमी नियाळ करता आसतना तूं सरकार तावन ह्या भुमीचेर आमकां सुवार्थ हाडून आयलोय सुवार्थ प्रसार करीत गेलोय आनी तशें तुज्या शिसांक तुवें धाडलें पवित्र सभा तुवें रचल्याय तुजें मिसांव सगळ्यांनी विस्तारचे खातीर ह्या पवित्र सभेंत आमी समेस्ताय तुवें आपयलेलीं विस्तलेलीं पर्जा जावन आसा आज आमकां हर एकल्यांक तूं मिसांव दिताय ह्या मिसांव आयतारा तयार करता आसतना आमी हर एकल्यान पावलीन जेरिकोट हिचे बरी ह्या उर्बेन बरोवंक आनी सदांच आमी ह्या सुवार्थे खातीर प्रसारा खातीर मागोवंक आनी सांगातास तुवें आरंभ केल्लें हें काम तें सगळ्यांनी विस्तारच्या खातीर आमच्या काळ जमानांत तावन संपूर्ण रितीन आमकां आमी समर्पण दिवंक आनी आमच्या तांके प्रमाणे ह्या मिसांवा खातीर वावरूंक आमकां तांक दी बळ दी सोम्या जेजू आज आमी सगळ्या हांगासर बरेच तरेचे सांगाता मेळोवन मागता आसतना कशें संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तुवें सुवार्थ परगट करतना मनशांक बरें केलें आज हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचें तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल भलायकेची आशिर्वादां समाधानाची आशिर्वादां घाल हर एकल्याक कुडी आत्म्याची भलायकी दी सोम्या Sacramenta Sestangnaman करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोला नव्यो रीती आधार्या salvovecia uscătvișa babartace băldivia zăsem bapa tășem puta ulasani stutiza potpi महिमा सस्ता एका स्थळ्यात हसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता आमेन. तुया हे देवा विचित्र साक्रामेंता वरवीं तुज्या मरणाचो
जिवंतपणाचो गूट तुवें आमकां सोडलाय आनी आमच्या सोडवणे खातीर आमकां तुजी कृपेची आशिर्वादां सदांच दित आसाय। ह्या संवसारांत सुवार्ता परगट करता आसतना तुवें पिडेस्तां बरें केलें, पातक्यांक बक्षिलें आनी समेस्तांकी भलायकी समाधान दिलें। आज हांगासर तूं आमचे मदें खरोच हजार आसाय म्हणून आमी तीर भरवशान पातये येता। हांगासर आसलेल्या समेस्त भावा भयणींचेर तुजे विस्नार आशिर्वादां वत सदांच हर एक लागी राख आनी सांबाळ म्हूण मागता। आमेन। Santos amka asbokta Somya mandiratya rikana Balidan betong kaila Ukara karganita Nitar amka karmon parata Nitar amka karmon parata Patki somya ami Aylang tuji sashi Kakul tam chigdayin tundakul Faunay mo nang kami Somya tu chinburki Bukshito ang chipat kichini Porto santo sangka asfokta Somya mandirang tiarikana Balidan betong kaila Ukkarang kargadita Nitaram kakarmon parata Nitaram kakarmon parata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। आज सालोरेसाच्या भक्तीपणाचो दीस हर एका प्रेस्तारा हांगासर येवन सालोरेसाच्या मजतीन विनातीन आमी मागता जायते उपकार ताच्या विनातीन मेळटात। हे भक्तीपण हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना देवाक आमी अर्घां दिवया ताणें आमकां केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पासत आनी सांगात आस मुखल्या दिसांनी ताजी आशिर्वादां आमकां आनी आमच्या कुटुंबाचेर समेस्तांकी ती फावो जावं दीत म्हणून आमी मागया। ह्या म्हयन्यांत आमी मिसांव आयतार चलयता आमच्या हर एकल्याचें मिसांव सुवार्ता परगट करचें आमच्या जिवितांत उतरांनी तशें करण्यांनी तें करूंक आमकां देवाचो आदार फावो जावं ह्या खातीर आमी मागया। हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक नितळ मनान निर्मळ काळजान भेटोवंक फावो जावचे खातीर आमकां आमी तयार करया। फाटल्या आमच्या जिणेंत खंयसरी आमी सोम्याचें नांव परगट करूंक साध्य आसले कडेन अवकाश आसले कडेन चुकोवन पडल्या तर त्या खातीर देवातावन आनी आमच्या भाव भयणीतावन भोगसाने मागया। सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांतूं सारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून मागीर सदांच सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं।
सोमिया काकूतकर सोमिया काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर सोमिया काकूतकर सोमिया महिमा 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 देवा उसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोता सोमिया देवा देवाचे तो संसाराचे पाप काढाय आमची काकूतकर आमची तू बापाच्या उज्ज्वला बसलाय आमचे मागणे म्हणून घे त्या पवित्र ज्ञासागाती देवा बापाचे महिमे येशू क्रिस्ता येशू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उजवाडान उज्यान पेटवून भाग्यवंतो लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावं पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणां जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना जोबाच्या पुस्तकांतले वचप जोब म्हणालो म्हज्या इश्टानो म्हजी दया करा कित्याक देवाच्या हातान म्हाका मारलां देव करता तशें तुमी कित्याक म्हजे पाटेक लागतात म्हजे कुडीक कित्याक सुशेग दिनात म्हजीं उतरां बरोवन गेल्लीं जाल्यार आनी तीं एका पुस्तकांत लिखिल्लीं जाल्यार लोंकड्याच्या इरण्यान आनी शिश्यान खडपाचेर तीं कांतोवन ससनाक उराशीं केल्लीं जाल्यार कितलें बरें आसतें पूण म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी
प्रतवेर उबो रावतलो आनी हे म्हजे कातीचो नास जाल्ल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो. जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. म्हजे भितर म्हजें काळीज अत्रेगान विरोन गेलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. या जिवितांत सर्वेस पोराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. या जिवितांत सर्वेस पोराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस परा तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी, ताचे मुखामोळ सोद. अशें म्हणटा म्हजें काळीज तुजे विशीं. या जिवितांत सर्वेस पोराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. तुजेच मुखामोळ हांव सोदीत आसा सर्वेस पोरा. ते म्हजे तावन लिपय नाका, तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हज्या दाराक कोण ना. या जिवितांत सर्वेस पोराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. या जिवितांत सर्वेस्पुराची दयामया हांव भोगूंक पावतलो. इतले हांव बरवसून आसा, सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. धैर्य घे, धड राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. या जिवितांत सर्वेस पोराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. या जिवितांत सर्वेस पोराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. देवाचे रास लागी पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सौफे आसूं.
तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 22 जाणांक लेंबलें आनी आपूण वेसो आसलो ते हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिका व्हडल्या तेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्य लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखट्या मदें शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुद्धी जावं वाणो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणी सलाम करूंक रावो नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे सोवें रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावरेड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोकांक तुमकां येवकार दीस जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आशिल्ल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हूण तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार ताच्या रस्त्यांनी वचोंक अशें म्हणा, आमच्या पांयांत लागिल्ली तुमची शाराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, चडच्या दिसा सोदोमाक मेळचें आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. काल तावनो भुरग्यांक इस्कालाक रजा मेळ्ळ्या. 14 तारीख पर्यंत तांकां रजा आसा. आनी सामान्य जावन ह्याच रजेच्या दिसांनी 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक जीवन ज्योती कॅम्प चलता. थोड्यांक काल स्टार्ट जालां आनी थोड्यांक खंडी जावनी ह्या दिसांनी आरंभ जाता. ह्या भुरग्यां पैकी थोडीं विंगड गांवाक वचून सवय आशिल्लीं आसतात. आवय बापाय संगी खंय गेल्लीं. थोडीं पयले पोटी वेचचीं भुरगीं. आनी असल्या वेळार भुरग्यांक आनी तशेंच तांच्या आवय बापायक एन्जायटी इल्लीशी खंत आसता. म्हूण सांगला पयले पोटी घरांतून भायर येचें, थंय कशें रावतात गी कालेंगी म्हणून. एकल्या आवयन म्हज्या लागीं विचारलें, पयले पोटी वेचें थंय वेता आसतना स्नॅक्स वर येता गी बिस्किट्स आनी पुरा अशें म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार रातीन जेवन जाल्या उपरांत इल्लेशें सवय आसता जाल्यार बिस्कीट आनी पुरा खावची वर येता गी अशें म्हणून. पयणाक वेताल्या मनशांक सकाळांक असली इल्लीशी खंत आसता, इल्लेशें कन्सर्न. काल म्हूण सांगल्यार थंय वळोवंक नातल्या गांवाक वेचन जाल्यार मनशां कोणी वळखीची नात जाल्यार रावचे खंयच्या कडेन. आनी ताज्या उपरांत थंय कालें काण जेवण आसता, तांचे परिगत कशें आसता. वाटेर पडनातल्या पुरो 10 दिसां वेचन जाल्यार 20 दिसां जाय तितलें वर नेतात. कित्याक म्हळ्यार गेल्ल्या कडेन कालें जाता पूण गोत्तू ना. देखून इल्लें चड न्ही चड व्हरून वेचें. कित्याक म्हण जाल्यार परकी जाग्याक वेचें. आनी देखून खंय कांय किस जाय जाल्यार पाटी शाबितायन हे जे म्हणल्या खातीर इल्लेशें चड व्हरून वेचें अशें पुरो. ह्या आपोस्तली जेजून तांकां आपयता आसतना कुशेन आयिल्लें कोण ना. काले म्हण जाल्यार वो आमकां आतां मनशांचे पागी करूंक व्हरून वेता म्हूण सांगलां. देखून बारीक कुशेन गेल्ले कोण ना. आनी ताज्या उपरांत गेल्या उपरांत तांणी पळयलें सुवार्ता परगट करची आनी त्या मागीर असर्यांक करचें, गूण करचें अशें पुरो. बारीक खुशी जाली. वो कांय चिल्लराचो मनीस न्ही. वो मनशां वरवीं जायनातलें काम सक्कडी वो करता अशें म्हणून बारीक खुशी. केदाळाय आमी खुशी पावता आनी एकल्यान करतना थोड्यांक मोसोर जाता, थोड्यांक खुशी जाता. काल म्हळ्यार जबाबदारी आनी एकल्यान आसतना आमचे दीस बऱ्यान गेले जाल्यार आमी खुशी पावता. पूण ती जबाबदारी एक दीस आमच्या कांद्यार म्हूण येत जाल्यार त्या दाळा आमी हात पांय सोडटा. कालें करचें म्हणून कळीत जायना. देखून एक दीस उदेलो जेजून
सुवार्ता परगट केल्ली असरें केल्ली जायतें केल्लें पळयलें तो म्हणलो आतां तुमी वसा म्हणून आतां तुमी वसा सुवार्ता परगट करूंक आनी कशें वसा म्हणलो वसा कशें म्हूण सांगल्यार वेता आसतना बदलूंक वस्तून म्हूण गाण घेवन वचो तुमी आनी ताज्या उपरांत पांयांक कोणो घाली येता पूण बॅग पर्स आसा पळय तें व्हरूंक ना कांय आसो नजो तुमच्या लागीं कालीत वचचें म्हणून तांकां कांय शॉक लागलो कोण ना जिणेंत पयले फावटी कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत सुशेगाद आसलें मेस्त्री सांगता असर्यां तो करतलो आनी ताज्या उपरांत इल्लें आसल्यार मस्त करून सकाळांक दितलो तांकांय मेळटलें आतां पयले फावटी कांय नासतना वो धाडतें आसा खंयच्या कडेन म्हणून वसा आनी सुवार्ता परगट करा म्हूण सांगलें मस्तू आकांत बोगलो जायचे तांकां वचोन कालें करचें खंयच्या कडेन वेचें गे म्हणून तितलें मात्र न्ही ताणें म्हळें शेळयांक सुण्या वागटांच्या मदें धाडलें बरी धाडटा म्हणून कालीत धाडल्यार म्हणून म्हणणें आहलें सुण्या वागटा मदें ती कालें करतात ती धरून फापशितात असल्या मदें धाडटा म्हणून काल्या खातीर म्हळ्यार आमी जर तर वाचिल्लें आयकलें उडास काडल्यार कळटा आमकां काल्या खातीर गे म्हणून जेजून एक फावटी म्हणलें मनशा पुतू ह्या संवसारांत आयला भाग्यवंतांक आपोवंक न्ही पातक्यांक आपोवंक आनी पातकी मनीस कालें करतात पातकी मनीस कालें करतात म्हूण सांगल्यार दोश्चें मात्र तांणी उरल्यांक थोडे आपणयतल्याक वायट करन की कालें करन बसतात मागीर थोडे आसात उरल्यांक दोश्चें पातकी मनीस देखून जेजू आयलो ह्या संवसारांत कालें करूंक म्हूण सांगल्यार तसल्यांक परिवर्तनाची वाट दाखोवच्या खातीर आयलो म्हूण तो सांगता आनी जें कितें तो करतलो गी तेंत ताच्या शिसांकी करूंक तो धाडटा वसा आनी सुवार्ता परगट करा कोणा मदें वसा कोणा मदें म्हूण सांगल्यार कोण सकडी असल्या स्वभावाचे आसात वायट करतले मनीस आसात खोटेपण करतले मनीस आसात वचोन तांकां सुवार्ता परगट करा कसली सुवार्ता परगट करा म्हळ्यार देव आमचो मोगाळ बाप काकुळदार पातकां बक्षिता देखून परिवर्तनाक आपोवणें दिवचें जिवीत जिवंक तांकां तो धाडटा ते गेले वेता आसतना मस्त भिरांत आसली कोण कावजेणी खंय वचोन वाटेर पडटा गे म्हणून थोड्यांनी कांय येताना चिंतिल्लें कोणा कशें धाडलां आतां फाटीं वचनातल्या जाल्यार आमच्या घरा या म्हणून वेता आसतना एक थोड्या वर्सां आदीं आमच्या संस्थाक आयिल्ले तांकां धाडिल्लें बेंगळूर तावन ते आयिल्ले मात्र किंग म्हळ्यार क्रिस्तांव संस्थांनी आयिल्ले तांकां धाडिल्लें एक हप्तो वचचे तुमी वेताना पयशे व्हरून वचो एक हप्तो जाल्या उपरांत तुमचें मिसांव संपून फाटीं येचें म्हणून पयल्या दिसा खंय इगर्ज मेळटा बेंगळूर तावन धाडिल्लें कोडयाळाक आयले आनी त्या म्हळ्यार खंय इगर्ज दिसता तल्या कडेन गेले कित्याक म्हूण सांगलें आकांत कांय ना तिकेट काडून धाडली मात्र वेताना फाटीं येवची तिकेट दिल्या मोदें कालें करचें म्हूण तांणी सांगून तुमी वसा आनी एक हप्तो वचोन कोडयाळांत रावून येया कोणागेर येतात कालें करतात तें गुत्तो ना वचोन येया म्हणून पयल्यांच्या दिसा भारी आकांत तेणें गेले पुरा खंय कोण मेळटा गे म्हणून एक हप्तो जाताना फाटीं आयले आसरांत आसलो फाटीं आयले कशें बगलें गे म्हळ्यार सुरूच्या दिसा भारी कश्ट जाले टेन्शन मस्त जालें खंयच्या कडेन वेचें म्हूण कळना मागीर आतां एक हप्तो जाता आसतना व्हडली तोंदरे ना सगळ्यांनी आमकां सुदारशिल्लें भारी खुशेन आसलें तें एक हप्तो बेंगळूर तावन कोडयाळ येवन आतां पयशे नासतना काली बसाची तिकेट मात्र आशिल्ली रावून गेले काल्या खातीर गे म्हणून काल्या खातीर काही खबर नाकात काल्या खातीर म्हळ्यार जेजून आमकां आमच्या बापा मागण्यांत शिकयला कालें करचें म्हूण सांगल्यार आमचो आयचो दिसपडटो ग्रास मात्र दी अशें म्हणून एका वर्सा जाय तितलें दी आनी ताज्या उपरांत आमच्या जनांगा जाय तितलें पुरतें दी अशें म्हणून ताणें आमकां मागोवन शिकोवना आयचो दीस आमकां पाशार करून जाय तितलें दी अशें म्हणून परण्यासोल्ल्यान ती तशेंच एका दिसा जाय तितलें मात्र मान्न ताणें दिल्लें चड कोणें रास करून दवरलें पळय दुसऱ्या दिसा किडी मात्र मेळ्ळे तांकां खावंक जावना एका दिसा मात फाटल्यान कालें आसा उद्देश कालें म्हळ्यार आमी कोणाचेर आमची पातयेनी दवरचे आमच्या आस्तीचेर आनी ताज्या उपरांत बँक अकावंटांत या भांगार ताज्या मागीर पोजिशन हाचेर न्ही कित्याक म्हूण सांगल्यार लास्टाक आमचे वट्टूक तें सकडी येना
कितल्या कालेंकर दवरल्यार येना थंय मुसोर मात्र येवचें तें ताजे उपरांत मुखार वचना त्या देखून आमचो बरवसो आमची पातयेणी कोणाचेर आसा जी म्हणून सांगल्यार सर्गीम बापाचेर भावार्थ दिसनातल्या संगतीचेर सक्तीचेर आमचो बरवसो तो जावन आसा आमचो सर्वेस्पोर देव सोडवणेची चरित्रांत आमकां सांगता आज आमी पळयलें त्या किर्तनांनी कशें देवान कांय नातल्या परजेक ताणें सोडून हाडून एक राष्ट्र केलें ते परी आमकां हरयकलां की आमी ताजेर पातयेनी दवरता आसतना आमकां तो राष्ट्र दिता न्ही भागार अंत नातलेल्या राष्ट्राक निवासीकरण व्हरता तो नागरीकरण व्हरता सर्गीच्या राजाक व्हरता देखून खाली हातांनी वसा म्हळ्यार काल्याक गे म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार पातयेणी देवाचेर दवरा ते गेल्ले 22-70 जण पाटी आयले ते पाटी आयले कोणी बुकेन मरूनात तांचे पैकी सक्कडी आयले पाटी सुवार्ता प्रगट करना आमी पळयता 12 जण पाटी येता आसतना भारी संतोशान आयले पाटी आयले ते कित्याक म्हळ्यार व्हडलें एचिवमेंट हातांनी कांय नासतना कांयक नासतना वचून सुवार्ता प्रगट करून बरें करून आयले कांय नातलें पिडे आसतना बरें केलें आनी त्या उपरांत देवसार धांवडयले आनी सगळ्यांगे आशिर्वाद मागून बरें करून आयले कोणाचेर पातयेनी देवाचेर कित्याक आमचे पातयेनी देवाचेर आसता ते दाळ तूं आमकां राखता आनी सांबाळटा हाच्या पयले वाचपांत आमी पळयलें जोब एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस लँडलॉर्ड मस्त आसलें ताचे कडेन बरें इश्टी आसले पुरा गेलें एका उपरांत एक कांय नातलें सगळ्यांनी सोडलें आनी असल्या संदर्भाचेर ताची पातयेनी मात्र देवाचेरच आसली म्हणटा हांव मेल्या उपरांत हांव देवा मुखार रावतलो म्हणली पातयेनी म्हाका आसा जोब लँडलॉर्ड म्हणल्या खातीर तो प्रेरीत मनीस न्ही तो इन्स्पिरेशन न्ही आमकां ताच्या लागीं कितें आसलें पळय तें सगळें हॉकडावन येवच्या पयलें आसलो तो जोब आमकां प्रेरण न्ही नॉट एन इन्स्पिरेशन आमकां प्रेरण कोण गे म्हळ्यार तें सगळें खाली जाल्या उपरांत होगडायल्या उपरांत देवाचेर पातयेनी दवरलो दुबळो जोब आसा पळय पिडेस्त जोब तो आमकां प्रेरण कित्याक म्हूण सांगल्यार तोवळी देवाचेर ताची पातयेनी सुकोवंक ना तोवळी देवाचेर ताची पातयेनी उणी जावना चंचल तो जावना मागीर देवाचेर बरवसलो आनी तो जोब पिडेस्त आनी ता मागीर कांय नासतना गत नासतना भायर पडलो पळय तो जोब आज सगळ्यांक तो इन्स्पायर करता तो प्रेरीत करता कितले मनीस ह्या जोबातावन प्रेरीत जाल्ले आसा संवसारांत कित्याक म्हळ्यार कांय नातल्या वेळार सक्कड होगडावन गेल्ल्या वेळार ताणें देवाचेर पातयेनी दवरलेली आज आमी नियाळ केलो आमी सगळीं मनशां ह्या सर्गीम बापाची वळख सोम्या जेजूची वळख सगळ्यांक प्रगट करूंक जबाबदारी आशिल्ले मिशनरी म्हणून आमी आमच्या मिसांवाचे जैत खंय आसा तरेपटी मनशांनी चिंचे आसा आमी इतली सुवार्ता प्रगट केली इतल्या जाणां वोल लायलें आनी ताच्या मागीर इतल्या जाणां कन्वर्तार केलें ताजी महिमा आनी ताजी क्रेडीट कोणा म्हळ्यार देवाक मात्र जेजू म्हणटा तांकां धाडटा आसतना कोणी तुमकां स्विकार करनातल्यार धूळ पापून मुखार वसात धूळ पापून मुखार वसा जबाबदारी कोणाक आयकून जर तर स्विकार करनातले मनीस आसा जाल्यार तांचेर मिसांवाची जबाबदारी आमी सुवार्ता प्रगट करता आसतना आमकां न्ही ताजी क्रेडीट देवाक बरें जालें जाल्यार एकादो कोणी स्विकार करना जाल्यार ताजी जबाबदारी स्विकार करनातल्या मनशांक आमचें कर्तव्य कालें म्हूण सांगल्यार आमकां कितें देवाची सोम्याची वळख मेळ्ळ्या ती आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी तरावळ नमणेच्या मनशांक पळयलें पडोल नियाळान वेगवेगळ्या रितीचे मनीस कशे तांणी तांच्या तांच्या क्षेत्रांत सुवार्ता प्रगट केली गे म्हणून देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या आमच्या जिणेंत जावं पुरो आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या बसाण्या मारिफात आमच्या त्यागा मारिफात सेवे मारिफात मोगा मारिफात आमच्या सोम्याक आमी प्रगट करचें तशें करूंक तोच आमकां गरजोचो आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून मागया जिणी सभार दिल्या आमकां मोगाळा बापा अर्गा आमी भेटयता भक्ती नास्तुका आशिर्वादां घाल तूं आमचेर हर एका दिसा जिणी सुफळ नंदन कर मागता हे बापा स्वीकार कर पावन कर काणी
आमची मोगा स्वरूप काळजां तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची पुरपादीची आमच्या जिणे मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूप काळजां तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची पुरपादीची आमच्या जिणे मोगाची संगीत गांवची आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची भावो भयणीनो तुमचे आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वस्पमान घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतो लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवाच्या खणापुरी आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासोत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतो लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, dărbaranțo सर्वेस्पर tu. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाचे, O सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. कोण सर्गी तुकाचे, कोण सर्गी तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटला तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक त्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाप, जलाल आयझॅक आमचो गोवडी बाप, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवूस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें बरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता भगवान लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्या जेजून देवाची वळख आमकां दिल्या. तो आमचो बाप म्हणून ताणें आमकां सांगलां. सकटाय आमी सांगाता मेळोन सर्गी बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सोम्य जेजू क्रिस्त तुझे कूड आनी रगत आमी सूंक वेता ती आमचे झडटी आनी केस धाडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमच्या हर एकल्याचें पाप तो काडटा. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यां सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी मोसगोळी कांय ना उणें म्हाका करणे तणासले कडेन सरूं दिता म्हाका. सोमी मोसगोळी कांय ना उणें म्हाका करणे तणासले कडेन सरूं दिता म्हाका. पासवो दिवो बोकमोची तांबयता नितळ बुदाक दिवो तानवोची पाकयता बलिश्ट तांताच्या शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. सोमी मोसगोळी कांय ना उणें म्हाका करणे तणासले कडेन सरूं दिता म्हाका. मुच्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता. सारकी नीट वाटेरी सोमी सलोन भरता. कधी दुकान मोच्या मोगान तो घुसयता. अंकर आसतना उसवाड मोसो जाता. Jesus स्वादिक मोगा Jesus सुंदरा Jesus देव कुमारा अर्गा अर्गा तुका. Jesus स्वादिक मोगा Jesus सुंदरा Jesus देव कुमारा अर्गा अर्गा तुका. तुवे मोसो
सांगतुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रां उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत लोरेसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां हांव बरें मागता आसतना आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानादीक भोवमानादीक बाप अनिल डिसोजा फिर्गज याजक तशेंच मूडबिद्रे फिर्गजीचे विगारवार हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेतां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांत लोरेसाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळ्यार हांगासर जावच्या बऱ्या कामाक जावंक ती वंतिगे पिरजेंत मुर्दोम जेवणाची वंतिगे प्रायोजक जावन तांणी तांची देणगी दिल्या. तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांच्या काळजा मोनाच्या आत्रेक आशा सुफळ कर. सांत लोरेसा मरिफात वो उजवाड तांच्या कुटुंबान पेटो दी. सर तरसो काळोख तांच्या जिवितांत भायसून वचो दी आनी बरेंपण आनी बरी भलायकी मोतीक समाधान आनी संतोश दिसपडतो ग्रास तांकां मेळो दी. सांत लोरेसाच्या मजतीन भरपूर आशिर्वादां देवा बापाच्या काकुळतीन तांकां मेळो दी म्हूण देवा बापाची पुताची आशिर्वादां ह्या वातीचेर मागोवन तांकां दिता. आमेन. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां आयरीन लोबो हिरगान, आयरीन लोबो हिरगान, डॅनिना इवन सल्डाना बेलमंड, डॅनिना इवन सल्डाना बेलमंड, माउरीस अनिता पिंटो गुंड्याडका, माउरीस अनिता पिंटो गुंड्याडका, रुडोल्फ डिसिल्वा शिरताडी, रुडोल्फ डिसिल्वा शिरताडी, रिचर्ड डिसोजा मुंबई, रिचर्ड डिसोजा मुंबई. देवादीन कार्मीन आनी काश्मीर लोबांच्या उडासाक लोबो फॅमिली शिरवा, लोबो फॅमिली शिरवा. रवीना डिसोजा कल्याणपूर, रुवीना डिसोजा कल्याणपूर. ग्लेन नाझरेत कलत्तूर, ग्लेन नाझरेत कलत्तूर. जेरोम मेंडोन्सा मुंबई, जेरोम मेंडोन्सा मुंबई. नाव नाका म्हणून 1.5 क्विंटल तांदूळ दिला सुरतकल. नाव नाका म्हणून 1.5 क्विंटल तांदूळ दिला सुरतकलच्या मानेस्तान. आयची मुर्दोम लोबो फॅमिली शिरवा, लोबो फॅमिली शिरवा. CJ थॉमस बजगोळी, CJ थॉमस बजगोळी. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती वरयत. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. येजैते बंद मार्तिरा सांत लोरेसा तज्ञ प्रायोरिस बावर्ता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें कालते मागणे. वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या
जिवो वाढत ते बरोसो देवा सोनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोंडी आमच्या बेसांग सरी जाव निष्कळपण आमचे थंय परसळ शेंकर आमच्या सरत एक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या दगत्यांक पिडेशिडेन कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पाव शेंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुजे बळादीक मजोतेन देवाचे रास संवसारार विस्तारोवन दी आमच्या कुडी आत्म्याची सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात पाय दूख गूण जाल्ल्याक बरें घर फावो केल्ल्याक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जाल्ल्याक गव्हर्मेंट जॉब फावो केल्ल्याक डिप्रेशन ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर दोळ्यांचे समस्ये गूण जाल्ल्याक कोर्टाची केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जाल्ल्याक एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्याक बरी सैरीक लाभल्या खातीर आयर्लंडान काम फावो जाल्ल्याक कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्याक हात दूख गूण जाल्ल्याक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक बऱ्या तरान पाटी गांवांक पावल्या खातीर विजा फावो जाल्ल्याक पायलटाचें काम मेळिल्ल्या खातीर कान गेल्ले भांगर पाटी दिल्ल्याक लिव्हराचे पिडा गूण केल्ल्या खातीर पोटान दूख गूण केल्ल्या खातीर मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर सांत लोरेसा मरिफात देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या हालेलुया 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 सांत लोरेसा मरिफात आमची सर ते सवां बापा मुखांत्र आमकां लाभच्या पासत आमी मागया 128 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 24 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 42 कुटुंबांक समाधान लाभच्या पासत 28 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोंक 38 भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय मेळोंक 37 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक 5 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक 7 भुरग्यांचे हर्ट पयस वचोंक 59 जाणांक बरें काम मेळोंक भुरग्यांनी मोबायल तावन वापर उणो करूंक 12 जाणांक विजा मेळोंक 6 जाणांक बरो फुडार मेळचे खातीर 8 जाणांची काजर इजणी बरी जावचे खातीर 4 जाणांक चिंतिल्लें काम बरें जावचे खातीर 7 जाणांची वायट चिन्नां दोशीनां जावचे खातीर 10 जाणांक आमाल पिवण तावन सुटका मेळचे खातीर 6 जाणांचे घर आनी जागेचे समस्ये परिहार जावचे खातीर 10 जाणांचे घर जागो बऱ्या मनान विकून वेचे खातीर 21 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळचे खातीर 5 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावचे खातीर 5 जाणांक बरी न्हीद मेळचे खातीर 8 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर सांबाळ सोडोवंक 17 जाणांक रीण फारीक जावंक आनी 6 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक भांगर पाटी लाबोवंक मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन 4 जाणांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक भायर पडले भांगर पाटी मेळोवंक बरो जागो मेळोवंक पांयांतले किळे नपय जावंक कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 8 जाणांचे बिझनस बरें जावंक कृषी आनी फुलां झाडां बरीं जावंक अन्याय करतेल्यांची मोत उजवाडोवंक 5 जाणांचे माथ्याचे केस जडचे रावंक 7 जाणांची कॅन्सर पिडा 8 जाणांची एलर्जी 4 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा 7 जाणांची पेंकाड दूख गूण जावचे पासत मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन दोगांची थायरॉयड पिडा दोगांची दोळ्यांची कोरस हर्नीची पिडा किडनी पिडा गूण जावचे खातीर मागतात सर्पसुत्तू मायग्रेन कातीची पिडा लिव्हराची पिडा गूण जावचे खातीर 14 जाणांक डायबिटीस BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक दोगांचे बें पयस जावंक फर्स्ट ग्रेड किडनी प्रॉब्लेम नपयस जावंक क्रिएटिन उणें जावंक बरी भलायकी लाबोवंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 7 वर्सांच्या भुरग्यांची आस्थमा पिडा गूण जावचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन मागतात एकल्याक भिरांकूळ पातकां तावन सुटका मेळचे खातीर बरें उदक लाभचे खातीर दोगांचे पयण बऱ्या तरान जावचे खातीर इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एका कुटुंबाच्या सान्यांक मनी परिवर्तन जावंक मलेका सोसायटी तावन मेळोवंक आसचे पयशे मेळोवंक 5 जाणांची शेळ कोंकली ताप आंग दूख गूण जावंक एका भुरग्याच्या गोमट्यार आशिल्लो गुळो नपयस जावचे खातीर मागतात दोगांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 6 जाणांची गांठी दूख
PCOD समस्या तकली पडापड गुण जावं तेगांचे पोटदूख मुलाव्याधी पिडा शिरांची पिडा पायल्साची पिडा गुण जावचे खातीर मागतात हात पांयांची दूख गुण जावं पांयांचो उलोप गुण जावं तेगांची दोळ्यांची दीस पाटी मेळचे खातीर चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळचे खातीर अपुर्बायेन डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर मागतात ह्या सर तेसांवा मरिफात प्रत्येक तेसांवा आमी सान लोरेसा मरिफात मागता रिकिता पिरेरा आनी ताच्या बाळक्याची भलायकी बरी जावं बेगीनच ताणें आस्पत्रांत जावन डिस्चार्ज जावंक मागतात दोगा भुरग्यांची ADHD समस्या पर्याय जावं एका भावाचे लुकेमिया पिड्याचे ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावचे खातीर गर्भकोशांत आसले गेड्डे नापयस जावचे खातीर आफिदावत जावचे खातीर एका भयणी खातीर आमी मागता आनी सर त्या सावा आमा सोमेस्तांची त्या सावा आमच्या सान लोरेसा मरिफात देवाक आमी भेटोवया सान लोरेसाच्या वर्त्या मजतीन आमच्या ह्या जाग्याचे सर्व कामां सरकारा मरिफात बऱ्या तरान जावंक हातीन घेतिल्ली योजना पोंता पावोवंक सर तरेचे आडकळी पयस वचोंक ह्या पवित्र जाग्यार येवच्या हर एका भक्तिकांक देवाची विशेष काकुळत लाभोवंक आमी मागया ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪುರಾ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಪೆಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎದುಕೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿನಗಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತ ಕ್ರಪೆಟ್ಟ ದೇವರನ ದಯೆ ಅಗಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತದ ಓ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡ ಅರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪೂರ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾದೋಡ್ ಪಂದ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಈ ಜಾಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवचिणी जिवन बागे मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससना देवा हो गडसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. गियाद माई पळणारांची मार्गदर्शकी बरवशाच्या यात्रेकांची मार्गदर्शकी मोरये माय गियाद मायेची ससाय मागोन म्हणया नमन मोरये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता आनी सदैव फळ जगुश्चेन जेजू त्रयेक देवाक महिमा जावं महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवंत लोरेस मारती राम अपसोत विनाती कर Cristo बसने कमी पावसाची प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पलवशें कर म्हूण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दैवीक वैज जावन आसो जेजू क्रिस्त आमची पिडा शिडा गुण करूं दी
सांत लोरेस ह्या घडये आम्हा सोमेस्तां खातीर गूण करचे खातीर जेजूचे दैवीक सकत दैवीक स्पर्श आमकां मेळचे खातीर मागोवन दी म्हणून पिडेस्त भावंडां खातीर आतां आमी मागया. सोम्याच्या नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासान देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कोस्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजिलिकांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी भक्तां साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां काळ रावूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची अडखळ. पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आमकां लाभूं. हे पवित्र उदक शिंपतना सर आमची पातकां आमकां बोगसूंक कृपा मेळोंक आनी आमची सर पातकां ह्या वेळार गूण सावन जेजूच्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां लाभूं. पवित्र आत्मो आमचे तें वस्ती करूं आनी त्या देण्या खातीर आमी मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पांचसंको 91 91. मुझे तेजिए पवित्र आत्मा. मुझे तेजिए मोल मुझे नितळ कर. चिंता मुझे निर्मळ कर. काळीस मुझे कालतें कर. जीवित मुझे बोळें 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 कर. मुझे तेजिए पवित्र आत्मा. मुझे तेजिए पवित्र आत्मा. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए. दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी. जिबेक मुझ्या लगाम दी. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी. जिबेक म्हज्या लगाम दी. कानाक मुझ्या उतरांगार. मोडाक मुझ्या सनवायगार. कानाक म्हज्या उतरांगार. मोडाक मुझ्या सनवायगार. कानाक मुझ्या उतरांगार. मोडाक मुझ्या सनवायगार. कानाक मुझ्या उतरांगार. मोडाक मुझ्या सनवायगार. मुझे तेजिए पवित्र आत्मा. मुझे तेजिए पवित्र आत्मा.
सदां काळजी देवाच्या आज्ञा सदां काळजी देवाच्या आज्ञा मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची हातांक मोच्या बोड दी कामांक मोच्या फोड दी हातांक मोच्या बोड दी कामांक मोच्या फोड दी पायांक मोच्या सांबाळवो जिनी मोजी सुफोड कर 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 मोचे तेंची पवित्र आज्ञा मोचे तेंची पवित्र आज्ञा सदां काळजी देवाच्या आज्ञा सदां काळजी देवाच्या आज्ञा मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची Saloristo mogasu Shipai voto Jesusu Patron dublia daktansu Sheroti amsu Saloristo mogasu Shipai voto Jesusu Patron dublia daktansu Sheroti amsu Salores mogar Salores dayar Tuji masatam ka एका दिसा Salores mogar Salores dayar दी तुझी मसताम का हर एका दिसा मान आमी करता तुका कष्टात आमच्या आदारा या आमच्या विरगजेचेर बेसावगार सदा मान आमी करता तुका कष्टात आमच्या आदारा हे आमच्या पिरगजेचे बेसावगार सदा Salores mogar Salores dayar दी तुझी मसताम का हर एका दिसा Salores dayar दी तुझी मसताम का हर एका दिसा मोगाळ पुत्र सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद आमका जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवंत पुरुषाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन